जे सरकाराच्या आज जे डिमांड हाऊसाचे मुखार आसा हे डिमांड अत्यंत महत्वाचे आसा. These are all connected with school education, higher education, technical education, College of Engineering, College of Pharmacy, and we know the importance of education. It is said our Prime Minister has a dream of making India Vishwaguru, of making India superpower by 2047. If we want to become superpower or if we want to become Vishwaguru, it can be only through education and education. This everybody should know. We have heard scientist Raghunath Mashelkar speaking, making impossible possible only through education. We have heard former President APJ Abdul Kalam in the Didi Kosambe Festival of Ideas, ethics and morality in the new millennium. How education can inculcate morality and good behavior among the students. So we have heard that, and that is why education is the basics for India becoming a superpower or Vishwaguru. Speaker sir, after so many years, nearly 40 years, the government headed by Mr. Modi, Prime Minister, has brought the new education policy. It was welcomed across the country. It was the first time the government has taken a bold decision. And when anything new is introduced, there are bound to be some hiccups which have to be sorted out. And I have no doubt that whatever hiccups are there will be sorted out under the able leadership of Dr. Pramod Sawant, who heads the education. Speaker sir, तातूंत भितर एक आसा की computer optional subjects दिल्या तातूंत भितर computer is also put under optional subject. हांव चीफ मिनिस्टराच्या इतल्याच नजरेक काडपाक सोदतां की computer हो गोंयांत 5वेचो भुरगो ते सगळे टीचर्स दे आर ऑल वेल अवेअर अबाउट computer literacy. आनी ताचे खातीर computer हो आमच्या गोंयांत ऑप्शनल दवरचो न्ही. बाकीचे ते प्लंबिंग ऑटोमोबायल आनी कितें आसा ते ऑप्शनल दवरल्यार जाता, पण computer has to be there. Because our students, teachers, they know everything right from Excel, Microsoft, artificial intelligence, robotics. हे सगळे आमच्या भुरग्यांक आनी टिचर्सांक खबर आसा. So this is one point which should be noted by the Chief Minister. Speaker sir, admission खूबशीं हाली centralized जाल्या, which is a good thing. I believe and society also believes that education has to be on merit. जो बरो शिकता त्या भुरग्याक admission मेळपाक जाय, तो गरीब आसूं कोणीय आसूं. The student who studies hard and comes in the merit list has to be given admission. And म्हणून centralization of admissions in first year has really brought good results. पहिली म्हणजे सगळ्या आमदाराच्या घरा कडेन रश येताली एडमिशना खातीर, ती खूबशी कमी जाल्या. नाल्यार प्रत्येक जाण आपल्याक हातूंत वचपाक जाय तातूंत वचपाक जाय इन्फ्लुएन्स यूज करपा खातीर येताले. जशें मेडिकलाक मेरीट जालां, इंजिनियरिंगाक मेरीट जालां, फार्मसीक मेरीट जालां. सेम थिंग आय रिक्वेस्ट द चीफ मिनिस्टर टू सी that next year even 11th standard after SSC make it on merit. Ask director of education to handle these admissions in 11th standard so that आमचे वेले आनी खूबशे प्रेशर कमी जातलें. नाल्यार अजुनूय 11thक 50% 60% घेवन सायन्सीक एडमिशन दी म्हणून आमचे कडेन येता, आमचेर प्रेशर घालतात. हें बंद जातलें. मेरीट should be the criteria. खूब कडेन आतां जालां ओन्ली मेरिटाचेर एडमिशन. सो आवय बापायकी कळटा, भुरग्यांकी कळटा. स्पीकर सर, एक गजाल हांव मुख्यमंत्र्याच्या नजरेक हाडपाक. मुख्यमंत्र्यान हांव चीफ मिनिस्टर आसतना आमी जागो एक्वायर केल्लो एट दवर्लीम फॉर एज्युकेशनल इस्टेट. चीफ मिनिस्टरान 1-2 म्हयने पयलीं इनिशिएटीव घेवन he held a meeting with me and Navilim MLA, Mr. Ullas Tuhekar, director, everybody, architect, PWD, and he had asked them to prepare plans so that some schools could be shifted there. Now, Chief Architect has prepared a draft plan and he has submitted to the Chief Minister. My only request to the Chief Minister to see that a provision is made for a playground and a hall, auditorium, so that all the schools which will come there, they will have to only construct a school building. They don't have to spend money for ground, nor they have to spend money for
auditorium. So these are the two, which we have suggested to the chief architect also, and we have told him that to show that on the plan and then submit the plan for final approval. Speaker sir, Bal Rathaची एक scheme जी आशिल्ली. Now these Bal Raths are all 14-year-old, 14 वर्सां जाली. तांचे चडशे आतां कामाक आयल्या. Government has already spent 8.20 crores for repairs. I request the Chief Minister to look into this and see whether those Bal Raths, new Bal Raths can be given to them. Speaker sir, 2-3 issues asat. एक issue asa to all Goa aided higher secondary school clerical staffacho. तांचे मागण्यो आसा की तांचे admissibility of clerical staff needs to be reviewed. म्हणजे तांचे प्रॉब्लेम आसा की 200 भुरग्यां असलीं जाल्यार तांकां रेग्युलर अपॉइंटमेंट मेळना. दे आर टेकन LDC कम librarian and all are on contract basis. So I would request the Chief Minister to hold a meeting with them and discuss this and see how best it can be resolved. Similarly, one issue is of Goa Samagra Shiksha. There are about 54 teachers. चडशे सगळे मेल टिचर्स आहा. तातूंत फिमेल एक कंप्लेन येता की तातूंत फिमेल टिचर्स कोण नाशिल्ले, चडशे ना, कमी आसा. पूण तांचोय प्रॉब्लेम तोच आसा. इट इज अबाउट 12 years एक्सपिरियन्स दे हॅव. दे ड्रॉ ए सॅलरी ऑफ जस्ट 25,000. सो तांचें म्हणणें रेग्युलरायजेशन इज अ सेपरेट इश्यू ऑल टुगेदर, कारण तांकां तें स्कोपूय ना. पूण तांकां एटलिस्ट चीफ मिनिस्टर कॅन लूक इन टू दीस अँड सी वेदर देअर सॅलरी कूड बी इन्क्रीज. तांचो वन ऑफ द डिमांड इज टू सी दॅट सॅलरी इज इन्क्रीज. स्पीकर सर, एक Vidyanjali is an initiative taken by the Ministry of Education, Government of India, with the aim to strengthen schools through community and private sector involvement. Now, या स्कूलाचे under CSRचे under they give some schools. Suggestion to the Chief Minister is state government also can join hands with some companies, with some philanthropies to adopt some schools. It will be a good thing because government's participation will also be there. स्पीकर सर, चीफ मिनिस्टरान एक बरी गजाल केल्या म्हणजे कोडिंग अँड रोबोटिक एज्युकेशन इन स्कूल्स स्कीम ताणें इंट्रोड्यूस केल्या. दॅट इज प्रमोटिंग सायन्स, टेक्नॉलॉजी अँड इंजिनियरींग अँड मॅथमॅटिक्स एज्युकेशन अँड रोबोटिक्स इन गोवा. नाव खुबशे गोंयचे भुरगे हातूंत भितर मेडलां जिखतात. दे आर विनींग नॅशनल अँड इंटरनॅशनल रोबोटिक कॉम्पिटिशन. So the Chief Minister is requested to provide necessary support and assistance to conduct robotic competitions in Goa and help these teams from Goa to participate in robotic competitions outside Goa. म्हणजे बरे परफॉर्मन्स आमची भुरग्यां सगळ्या रोबोटिक्साच्या हातूंत दिता, विच इज ए गुड सायन. स्पीकर सर, एक रिक्वेस्ट आमचे वास्कोच्या आमदाराची आसा. ताजी 2 स्कुलां आसात, गव्हर्मेंट हायस्कूल एट वास्को आनी गव्हर्मेंट हायस्कूल एट बायना. आनी एस्टिमेट सगळे प्रिपेर जावन रेडी आहा. ते कंडिशन बरें ना स्कुलाचें. हो पावस काडत ते मुखार आनी काडपाक कुसतात. मग ताजें म्हणणें रिक्वेस्ट आसा की दे शूड बी टेंडर्ड and immediately work should start on all these schools. Speaker sir, एकच लिमाणे I would only speak on दाबोलीम एअरपोर्टाचेर. हांव अजून म्हाका कळना दाबोली एअरपोर्टाचेर खूब जाण आमदार म्हणटा की दाबोली एअरपोर्ट बंद जातलो. म्हाका याद जाता की आमच्या वेळार कमिटमेंट दिल्लो सेंटरान की दाबोलीम शाल कंटिन्यू. चीफ मिनिस्टरान 10 फावटी तरी स्टेटमेंट केला दाबोलीम शाल कंटिन्यू. आनी थंय आतां ते एरो ब्रिजीस बांदता. दे आर स्पेंडींग crores of rupees for constructing एरो ब्रिजीस फॉर एक्सपान्शन. दाबोली एअरपोर्ट जर बंद करपाचो आसलो म्हाका दिसना गव्हर्मेंट वूड हॅव स्पेंड सो मच मनी देर. स्पेशली सेंट्रल गव्हर्मेंट इज स्पेंडींग लॉट्स ऑफ मनी देर. पूण तांचे एप्रिहेन्शना की थोडे एअरलायन्स थंय वतात, मोपा वतात, अशें खूब जाणांचें एप्रिहेन्शन आसा. आय वूड सजेस्ट Chief Minister to, if required, to speak to some of the airlines people or civil aviation people to see that airlines, म्हणजे आता एअरलायन्साक कोणाक बेनिफीट मेळ्ळें थंय. एनी एअरलायन which gets good opportunity or good proposal, think of going. 2 एअरपोर्ट आसतना तशें जाता. पूण this will be there that to see that Dabolim should continue, should not be disturbed. Thank you, Speaker. Anton was. Speaker sir, डिमांडाक सपोर्ट करता आनी कार्ड मोशनाक ओपोज करपाक हांव उबो रावल्लो आसा. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 81, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रायबल वेलफेअर. स्पीकर सर, 2003 जेन्ना आमकां ST जे स्टेटस मेवलो
तेन्ना आयज 21 वर्सांचो म्हाका आमकां जाता, पूण अजून पासून आमकां जे असेंब्ली जे आमकां रिजर्वेशन मेळपाक जाल्लें तें अजून पासून आमकां मेळोंक ना. हांव मागतां आमच्या सीएमा लागीं जाता तितले बेगीन हें आमकां जे सेंटराक वचोन ते कडेन टॉक करून हें आमकां रिजर्वेशन दिवचें. तशेंच आमचें रिजर्वेशन जेन्ना आमकां विलेज पंचायताक मेवता, झेडपीक मेवता, तशें म्युन्सिपालिटीक मेवता, पूण आमच्या जे आयज पासून आमकां असेंब्लीक दिवंक ना. तशेंच लास्ट टायम आमच्या गणेश गांवकारान जे प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन हाडलेलें तेन्ना सगळे आमचे जे हावजान हें पास करून घेतलेलें. तशेंच जे आमचे सगळे आमचे जे एसोसिएशन आसा, जी जावं उटा जावं मिशन पॉलिटिकल, हांच्यानी सगळो एक डिमांड केल्लो बाबा आमकां जातले बेगीन आमकां दिवचें म्हणून, पूण अजून पासून तें जावंक ना. हांव मागतां सीएमा लागीं जाता तितले बेगीन हें आमचें फॉलोअप करपाक. तशेंच हांव सीएमाक थँक्यू म्हणटा. लास्ट टायम जेन्ना आमी दिल्ली डेलिगेशन घेवन गेले तेन्ना आमी होम मिनिस्टराकूय मेवल्ले तेन्ना फॉलोअप जालें. तशेंच आमचे आनीकूय एक हांव रिक्वेस्ट करतां, जाता जाल्यार आमचे जे लिडर आसा तांकां घेवन परत एक डेलिगेशन घेवन जाता तितले बेगीन हें फॉलोअप करपाक म्हूण हांव मागतां. तशेंच आतां आमच्या पॉप्युलर आमी 4 ST जे आमचे MLA आसात, तशेंच हांव एज ए इंडिपेंडंट MLA आमी कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जेन्ना म्हाका निवडून हाडलो एज अ रिजर्वेशन म्हूण हाडूंक ना, पूण एज अ इंडिपेंडंट जे म्हाका लोकांनी निवडून हाडलो, खंयची पार्टी वो खंयचो लिडरान म्हाका सपोर्ट करून, पूण आयज हांव आसा जाल्यार लोकांच्या आदारान आसा. आनी अशेंच आमचे रिजर्वेशन मेळ्ळें जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या जे हांगासर आनीक सुबेज आमचे ST जे MLA हांगासर आसतले. स्पिकर सर, फाटीं आमी LEQ जेन्ना रिप्लाय म्हाका मेळ्ळो जेन्ना ST हेजेर हांवें ST रिजर्वेशन जे आमचे पोस्ट आसा 1136 पोस्ट जे आमचे वेकंट आसा ते हांव मागतां CM सरा लागीं जाता तितले बेगीन जे आमचे ST भाव जे पोस्ट वेकंट आसा ते भरचे. तशेंच हांव पळयतालो जेन्ना आमचे 5 जे DSP जेंकां पोस्टींग जाल्लें आयज म्हाका दिसता ताका वर्स जाता, 1 वर्स सुमार जालें आजून तांचें पोस्टींग जावना. हांव मागतां जाता तितले बेगीन तांकां पोस्टींग करून तांचे जे DSPचो पोस्ट तांकां दिवचो म्हणून. तशेंच डिमांड नंबर 34 स्कूल एड्युकेशन. स्पिकर सर, गव्हर्मेंट जे स्कूल आमचे कुरपावड आसा ते सारके बॅड शेपीन आसा, कित्याक तें रिपेर जावपाक अर्जंट, कित्याक थिंगा स्कुलाची भुरगीं आसता केन्नाय कितेंय जावपाक शकता. हांव मागतां सीएमा लागीं जाता तितले बेगीन हें रिपेर करचें. तशेंच आमचे जे इस्कॉलान जायते आमचे इस्कॉलां आसा ते आमचे ST भाव आसा, बाकीचे आमचे बारीक लोक आसा तांकां एक बसीक लागून भरपूर प्रॉब्लेम जाता. हांव मागतां आमकां कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन बसी दिवपाक. तशेंच आमचे गव्हर्मेंट स्कूल जे शिंदोळी सांकवाले कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा थंयसर एक स्कूल आसा आनी तें कंप्लीट बंद आसा. अबावट 3000 स्क्वेअर मिटर थिंगा जमीन आसा आनी थिंगा स्कूल आसा आनी तें बंद आसा. हांव मागतां जाता जाल्यार आमचे CM सरा लागीं थिंगा इलेक्ट्रिकल सेक्शन घालचें, नाजाल्यार आमचे जीम जे आमचे जीम आयटम घालून आमचे भुरग्यांक फिजिकली फिटनस मेळटले, कित्याक भुरग्यांक आमकां प्रॅक्टीस करपाक मेळटली. इतलें सांगून हांव थँक्यू म्हणटा. Wenzel Vegas. Speaker sir, I stand by to oppose the demand and support my cut motions. I would be speaking on all the demands. To start with, I'll be starting with demand number 34 and 35. Speaker sir, primary education and higher education. Speaker sir, education is the key backbone of any economy that we all know. Speaker sir, it is very difficult to start a new process, something as NEP, and yes, we are all going to this process, and our Honorable Chief Minister is the one who is now going to struggle to ensure that the NEP is implemented. But in this race of being the first state to implement NEP, we should not miss and not follow the guidelines. कित्याक आम जोरी तरी guidelines follow कोण जोरी तरी सारकें केलें, slow केलें, जाल्यार slow and steady wins the race. Speaker sir, आज Speaker sir, आमगेल्यो government primary schools जे आहेत, they are shutting down. Why they are shutting down? More than 300 schools have shut down. कित्याक infrastructure आमी तो build up करूं ना, time to time आमी पयशे घालूं ना, capital investment करूं ना. So आज हे government primary schools बंद पडटाय, भुरगीं थिंग वचपाक सोदनाय आनी parents आपल्यागे भुरग्यांक दुसरे कोणी private स्कुलांनी धाडटाय.
सो आज जी परिस्थिती गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल्सां जाल्या, that could have been avoided if the previous chief ministers of the state had invested the money 10 years back. So today we have an opportunity to do the same with all our aided schools which are there. आज जोरी तरी आमी एडीड स्कूल्सा गेलो इन्फ्रास्ट्रक्चर पयस घालून सांबाळाय जाल्यार प्रायमरी स्कूल्स कितकोन बंद पडटाय आतां. सो तेच भाशेन 10 वर्सां आजसून ही एडीड स्कूल्सूय बंद पडली. आणि 10 years from today we will say that the 2024 chief minister of Goa failed to invest in these schools, and that is the reason those schools have shut down. Speaker sir, financial aid जो grant आहा ह्या इस्कुलांक ओ grant पावना, ओ grant थोडो आहा, कोणा 50 मेळटाय, कोणा 70 मेळटाय, कोणा 1 लाख मेळटा. हेजेर NEP गायडलायन्सा प्रमाणे जो इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदपाचो तो हेजेर जावपाना. We all know this. So let us totally discuss with everybody and let us try to give a one-time grant. Maybe we can stagger it, एक one-time grant सगळे एडीड स्कुलांक, सगळे इस्कुलांनी, ताकी ते आपल्यागेले जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा तो वाडोवपाक. स्पीकर सर, स्कॉलरशिप्स टू द स्टुडंट्स टू बी प्रोमोटेड. भरपूर स्कॉलरशिप्स ज्यो आहाय तो कोणा खबर ना, आणि स्कॉलरशिप्स म्हणजे त्यो 500 रुपये बी आसल्या स्कॉलरशिप्स घेवन फायदो ना. वी नीड टू रिकन्सिडर, क्रिएट बेटर स्कॉलरशिप्स अँड ट्राय टू मेक देम इम्प्लिमेंटेड इन ऑल द स्कूल्स. बालरथ बसीस स्पीकर सर, सगळ्यांनी सांगलो आहा 13-14 वर्सां ह्यो बसो. ओवरऑल होलिस्टिकली सगळ्यो बस्यो म्हाका सदां स्क्रॅप करपाची गरज आहा. गेट इन अ न्यू फ्लीट ऑफ बसीस. हांवें गेल्या त्या वर्साकूय डिमांड केल्लें, रिक्वेस्ट केल्लें की आमगेलें कार्मोना सेक्रेड हार्ट ऑफ जिजस हाय स्कुलाक एक बालरथ बसीचो आमी डिमांड घायल्लो आहा. तो अजून मेळना, वर्स जालें. ते स्कुला लागून आमी जायते फंडूय आतां रेडी कोताय थ्रू MLA फंड, वीच आय वूड वॉन्ट दी ऑनरेबल CM टू क्लियर माय फायल सो दॅट ती हे वर्सा फायनान्शियल इयरा काम चालू जावपाक. स्पीकर सर, स्पेशल फंड टू बाय इक्विपमेंट अँड गिव ग्रांट्स टू टीचर्स ऑफ द स्कूल्स फॉर स्पेशल चिल्ड्रन इन गोवा. जे टीचर आहाय तांकां अपग्रेड करपाक, तांकां फंड दिवपाचो, इक्विपमेंट हे स्पेशल भुरग्यांक लागून. वी नीड टू थिंक एडवान्सली what kind of artificial intelligence is being used to in order to engage the special children. Speaker sir, mark around 63 भुरगे आहाय special children मुगे constituency. Speaker sir, we every day follow them and we try to engage with them on Children's Day as well as Down Syndrome Day, 21st March. So we are specially connected with these special children and we understand the difficulty that the parents are going through. Speaker sir, we have to put this system in place so that we all can help them and support them. Speaker sir, टीचर्स शॉर्टेज आहा, NOC जाय. म्हाका सदां ह्यो NOC सगळ्यो क्लियर करपाचें एक मिशन घे. स्पीकर सर, ह्यो जरी तरी NOCs क्लियर केल्यो, ह्यो टिचरींक गेल्यो शॉर्टेज जी आहा हो वॅक्यूम आतां बंद करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, थोड्यो NOCs हांवें घायलो आहाय मुगे इस्कुलान जी आहाय मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी, त्योय मागता. स्पीकर सर, त्यो NOCs क्लियर करपाक. स्पीकर सर, टीचर म्हणटाय ती आमकां सगळ्यांक शिकयता. तुकाय शिकयल्या, CMाकूय कोणें टिचरीन शिकयला. आनी म्हाका सदां she or he is one person who plays a very important role in all of our lives. Because आज हम assembly आए, we have the power to give them back something. I had requested for a TR designation title, TR for teachers. म्हाका सदां we could be the first state. ह्या 2-3 लेटर घायल्लो आय CM सरा कडेन. आज you could give ऑलकारीज घेन आज हे TR टायटल डिक्लेअर करपाचें गोंयच टिचरींग. आय थिंक इफ यू कॅन कम आउट विथ दॅट एश्युरन्स वूड बी अ बिग बूस्ट फॉर ऑल युअर टीचर्स हू आर गोइंग टू स्ट्रगल व्हेरी हार्ड नाव to promote and to ensure NEP is going to be successful. This could be a boost also for them. Internet in all the schools should be provided. The government should take the responsibility of providing with a fixed deadline. Speaker sir, everybody has spoken. NEP guidelines जे आहाय तो फॉलो करपा जायो. NEP इम्प्लिमेंट करता जाल्यार लॅब सेटअप करपा जाय. ते सगळें करचे पयलें आमच्यान NEP कॉमेस करूं जायना, नाजाल्यार घायघायेन आमी हुंय पूण चुकतले आनी हॅपहॅझर्डली थिंग्स जातले. CM सरान एश्युरन्स दिल्ली आहा, लॅब इज इन प्रोसेस. ती लॅब चालू जाच्यो आनी टीचर्स अँड द चिल्ड्रन शूड गो देर, गेट देम सेल्फ ट्रेन्ड अँड देन वी शूड गेट द NEP इम्प्लिमेंटेड इन द राईट फॅशन. स्पीकर सर, the doubts that are there in the minds of the parents with related to R1, R2, R3, the languages, your doubts clear जावपाचे. Speaker sir, message has to go very clear to everybody. Speaker sir, centralized admission system for all the colleges across Goa. हे करपा गरज आहा. It is not difficult. So our IT department आनी हे मोतींग घेवपा जाय आनी एक centralized admission system. So सगळे कॉलेजी गेले एक वेबसायटीचेर आमी सगळ्यांक हाडपा हे करपा जाय. Speaker sir, failure to regularize the services
of non-teaching staff who have put in service for more than 5 years, 5 वर्सांनी सुबेज, जे कोण नॉन टिचिंग स्टाफान घायलो हा तेजे ऑलरेडी एक ऑर्डर आहा स्पीकर सर, ती इम्प्लिमेंट एक्झिक्यूट करपा जाय स्पीकर सर, हेंक सगळ्यांक आमी परमनंट करपा जाय, रेग्युलरायज करपा जाय स्पीकर सर. Digitalization in administrative and learning process, because we are in the world of digitalization. Digitalization in administrative process, the meaning is basically lack of human interference. Where there is a person doing things, make it digitalized. Let's get things organized. And in the learning process also, ye korpachi goroza, fund galpachi goroza, Speaker sir. I will go to the next demand number 36, technical education. Speaker sir, basically overall in all these education matters, all the various types of education demands, failure to provide upgraded tools and gadgets to all these technical education. Ami invest करू जाय and find out करू जाय, research करू जाय कि what are the other universities and colleges doing all over the world. Are we in par with them? I think that is what we have to do, and we have to invest. Implementation of the various schemes has to be promoted in a more bigger manner. CM cares, yes, it is a good initiative. They are doing well. But now since they are doing well, Tengele demands widely. And now we have to cope up with the demands in order to keep up to the industry standards. So fund again is an issue here. So when we are asking for funds for Goa State, because sir, that time I think we need to keep into mind that these CMKs, coding and robotics programs, are getting sufficient fund, because this will be the backbone of our education system in the 10 years, 15 years to come, Speaker sir. Engineering college, demand number 40, I think the campus need to be safeguarded. Anti-social elements. I last time inga ek wording kalne. Weed is the need of the hour mun. So weed is the need of the hour. Ek kida mulle. Ek college campusani aaj yahan zaite cholata, Speaker sir. We need to ensure and to safeguard these college campuses, Speaker sir. Academic curriculum je aha, Speaker sir, tej reforms je hai, that has to be upgraded. We need to have better reforms into this curriculum, Speaker sir. Affordable fee already amge amdar ulela. Loka kode ata yo high fees manage korpa zaina. I think we have to find a solution where we can make education not only affordable, we should go one step ahead and make education free for all. जो कोणाच्यान शिको जाता, eligible हा, marks हा, पैशा लागोन तो शिकनाचो उरो शिरपणो. तुगे भुरग्याक जोरी तरी marks हाय, त्याक engineering admission मेळपा जाय percentageचेर. Fees लागोन तो हाटपणो शिरपणो. Speaker sir, museum, demand number 46. I heard in the budget CM has said that there is going to be a fund that is been given. मुको 3 museum आहे, already सांगलो हा. थोडे पैसे एपाट दियाय, Speaker sir. म्हाका पयली दियाय check. हांव तुका वतलो inaugurate करपा तो check दिवपा 3 museumक. दुसरे आपणच दिला म्हणून सांगशीत, सरकारान दिला म्हणून सांग. बरें सरकारान दिला, तुगेल्या नांवान सांगता हांव. तुका होता आनी तूंच हातीन दी, पूण कोंतान दी. होय. Second, Speaker sir, I think a good thing is, let's portray these museums in our tourism website. आणि आमगे जी hop on hop off GTDC buses आहे, तेमगे schedular घालाय आमगे museum. तो यो hop on hop off buses जो सावता भोंवतल्यो, तेंक सावता हाडाय, वार्क आमगे म्युजियम दाखोयाय, आमगे बाणाल हाडाय, बाणाल म्युजियम दाखोय. So make them part of tourism, Speaker sir, so that we can promote all our museums, Speaker sir. State Election Commission, Speaker sir, very important. If CM can take interest into this, I will personally help to get the things organized. Carpenter Christian Mesta म्हणा or topic already उलयलो हा. Mandal Commission आगे report हा. Mandal Commission आगे report आचेर page 68, para 12.12. Google केल जाल्यार स्क्रीनीचेर येता. Para 12.12 आचेर तेमी clearly identify केलो हा. How and what is the background of various communities and professions. We should take this to our advantage in order to include our Christian carpenters, je mesta, into the state OBC list. Goa State Commission for Backward Classes je hai, temi ye recommendation state a diupa jay. Let us work together as colleagues. Let us work together with the Goa State Commission for Backward Class in order to make them understand, give them the required documentation so that they can give the state recommendation to put Christian Mesta into the state OBC list, Speaker sir. Speaker sir, Chief Minister's Fellowship Program, Speaker sir. म्हाक खबर ना हो चलता हो चलना, पूण बाणाल्या म्हाका 2 वर्सां जालीं हितू तूं हे फेलोशीप प्रोग्रामा आमगे कोण भुरगे हितू एंगेज जाले नाय, Speaker sir. हो परत चालू करचो, Speaker sir. Hiring young professionals for rupees 30,000 per month. This is the Chief Minister's Fellowship Program. 11 to 12 months तांकां engage करपाक.
in administration, in political affairs matters. Going one step ahead, Speaker sir, oh chalu kor, तुगे काळी जोडले, you are one who will be noted in the history of Goa की तुवें MLA फंड चालू केल्लो, 2.5 कोट्यांचो. एक पुसा फायल पास जालना ती दुसरी गजाल, पूण फंड तुवें चालू केलो. तेच भाशेन इंट्रोड्यूस MLA फेलोशिप प्रोग्राम, Speaker sir. तुगे 30,000 दर म्हयन्याक, आमगे 20,000 दर म्हयन्याक, पूण MLA फेलोशिप प्रोग्राम चिंत आनी कोर आमकांय आमगे थोडे भुरग्यांक इन्वॉल्व करूं मेळटले. They will get the political experience, and through this fellowship program, Speaker sir, you will be renowned to know that you are making the next political leaders ready, Speaker sir. The next generation of political leaders, yeah, fellowship programantlan tayar jatle, Speaker sir, and you will be named for doing that, Speaker sir. Speaker sir, 79 gazette, Speaker sir. I think failure of publishing the gazette in official language, this has been told several times. Please do consider this and start publishing it in the official language, Speaker sir. Demand 80 legal met, Speaker sir. I काली सांगलो हा, हेजे कन्सिडर कर. 100 रुपया टॅक्सी ड्रायव्हरांगेचो मिटर आहा, तो मिटर बीस गायलो आमू सगळ्यांक खबर आहा कोर्टान सांगलो म्हूण. तो 100 रुपयासून 500 रुपये केला एन्युअल तेंगेले. सो मेक इट 150. केले केलो मरे ऑलरेडी सर्कुलर आहा मरे. केलो कितू केलो? कितले गेला रे ते? कितलो गेला रे? नाही तो मीटर कमी केला ते लिगल मेट्रोलॉजी. डिजिटल मीटर फेअर जो हा लिगल मेटाको वचोन पयलीं 100 रुपीज जाल्ले 500 केल्लो. लिगल मेट्रोलॉजी केला, परत कमी केलो. कितले केलो खबर आहा? 300 रुपया गेला दिसता. बरें, 300 रुपये केला. 500 सून 300 केला. ओके, गुड, थँक्यू स्पीकर सर. 83 मायनिंग is a big topic. Mining should be done in a transparent manner to support our economy. Transparency in e-auctioning is all that everybody is demanding for. You should try to understand what do we mean by transparency in e-auctioning. आमकोडे इचार आम कित सोदताय ट्रान्सपरन्सी. तूं कोडे दिसता की तूं ट्रान्सपरंट आहा, पूण आमकां दिसता ट्रान्सपरंट ना. So discuss कर, dialogue कर, and understand how to get a transparent method in place. Because civil aviation, yes, दाबोली एअरपोर्टाचेर सगळे सांगत आहाय की सेंट्रल पयशे घालता मुडचे दाबोली एअरपोर्ट बंद जावपाना ना. हेज्या पयलीं सेंट्रलान पयशे दुसरे स्टेटीन घायलो आहे आनी एअरपोर्ट बंद जालो आहे. So that does not mean if central is putting the money means Daboli airport bond japana. No, Daboli airport should continue. But how can you continue without making provisions for all the operators of the airlines to ensure by giving them a good lucrative proposal? Because sir, my suggestion is invite all the airlines. Let's have a airline fair. सगळे एअरलायना आपोया, एक धाकटो इव्हेंट करूया, एक मिटींग करूया, एक फेअर करूया तेंचे बरा. अँड लेट अस अंडरस्टँड फ्रॉम द वेरियस एअरलायन्स. एक 100 जाणां इन्वायट करूया गोंयांक, तेंगे एमडींक इन्वायट करूया. अँड लेट अस अंडरस्टँड वॉट दे वॉन्ट. तेंकां कितें जाय, दाबोली येतले जाल्यार तेंगे फ्लायटो एज वेल एज मोपा आमकां येतले जाल्यार दोनी कोणी करूंक जाय जाल्यार. सो लेट अस अंडरस्टँड फ्रॉम देम, टेक द फीडबॅक फ्रॉम द इंडस्ट्री, अँड लेट अस वर्क together with our civil aviation departments, and let us work with the central union ministers to make sure that Daboli sustains. And this is the best formula, Speaker sir. Na zalar mukar kai japana, Speaker sir. Finally, to the end, I would end with demand number 88, PPP, that is public private partnership, Speaker sir. Speaker sir, public private partnership मुटाय तेजेर भाणाल्यान कोणे कांय चोयल ना आनी आयकिल ना, Speaker sir. मुगे एक रिक्वेस्ट हा, म्हाका हो डिमांड दी. पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिपान म्हाका एक केबल कार्ट कोरान दी. केबल कार्ट, इट इज अ tourism attraction. It will generate revenue for the years to come. Orlims on cable cart, we have to take it to Mobor, from Mobor to Betul, from Betul to tugele Barade Hursakode. So this will go on top, tourist attraction. तूच घेवन या मरे कोणाक तो. म्हाका आडमुळपा लागलो अरे पीपीपी आनी कसो हाडटलो तर? तुका हिंग ऑलरेडी आहा न्हू PPP, so you have to implement it. Otherwise you are saying that there is a failure in implementation of PPP. घालपी तू हाड रे पीपीपी आमी. ना घालपी सिंगापूर हांव तुका वता बरोबर या सिंगापूर आनी मागीर सिंगापूरसून तो कोण मेकर आहा ते किंग हाडया. सो I am happy that Chief Minister has acknowledged. So I hope in the answers I get acknowledgement and assurances of my demands, Speaker sir. Thank you, Speaker sir. Varesh Burger. Speaker sir, I stand to support the cut motions and oppose the demands. Speaker sir, starting जेन्ना आमी पळयता तेन्ना एड्युकेशनाच्या बाबतीन स्कूल एड्युकेशन डिमांड नंबर 34. स्पीकर सर, स्कूल एड्युकेशन हें खूब गरजेचें. जेन्ना मुळावें शिक्षण जाता तेन्ना खंय ना खंय आमकां जी फॅसिलिटी आसा ती अपग्रेड करपाक जाय आनी खंय ना खंय बरी फॅसिलिटी दिवपाक जाय. स्पीकर सर,
आमचो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा आमी खूब कडेन परत परत म्हटल्यार खुबशे असेंब्ली सेशनांनी कंटिन्युअसली आमी तेजेर स्ट्रेस दिता की इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कुलींग एड्युकेशन म्हटल्यार प्रायमरी स्कूल पयलू प्राथमीक शाळा ज्यो आसा तेंचे पयलू एड्युकेशन सेक्टर जो आसा तो इम्प्रुवायज करपाक जाय आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करपाक जाय. आतां स्पिकर सर कितें जाल्लें आसा आयज खुबशे शाळेंनी गोंयभरांत खुबशे शाळेंनी अशे इश्यू जाल्लो आसा की कंजेशन जाता सामकें ल्हान आसा थंय जागो स्पेस खूब कमी पडटा. तशेंच तांकां बेंचीस जे आसा ते लॅक जाल्ले आसा कमी बेंचीस आसा थोड्यांक डेस्क सारके ना. सो हे खंय ना खंय आमकां इम्प्रूव करपाक जाय. थोड्यांचे जे टॉयलेट फेसिलिटी आसा अजून पर्यंत ती इम्प्रूव जाल्ली ना. आमी ऑलरेडी डिमांड घातला आमची एक प्राथमीक शाळा आसा नेवरा ह्या गांवांत थंय तेंची जी टॉयलेट फेसिलिटी आसा ती खंय ना खंय मॉडर्नायज करपाक जाय रिपेर करपाक जाय पण ते अजून पर्यंत जाल्लो ना स्पिकर सर. तशेंच स्पिकर सर जी बाकीच्यो शाळा आयज तुमी पळयता आसतलो कितल्योश्यो प्राथमीक शाळा बंद पडटा. आतां हेजो कारण कितें हेजो कारण म्हटल्यार दुर्लक्ष जें आसा ते डिपार्टमेंटाचे थ्रू दुर्लक्ष जाता. खंय ना खंय आमी तांकां मॉडर्नायज करपाक जाय खंय ना खंय तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर बरो दिवपाक जाय टिचर्स तांकां प्रोवायड करून दिवपाक जाय कित्याक टिचरी ना नाल्यार खंय ना खंय आमचे जे पेरंट्स आसा ते पेरंट्स तांकां घालपाक फाटीं फुडें सरता कित्याक एक टिचर आसा 4 क्लासीस शिकयता. सो अशें जावपाक जायना स्पिकर सर. सो ताका लागून म्हाका दिसता डिपार्टमेंटान तशेंच सीएमान हेजेर लक्ष दवरपाक जाय. स्पिकर सर तशेंच आमी थोडे आमचे डिमांड घातलेले सानंद्रे मतदारसंघात ते म्हणजे पयलू घातलेले ते सुल्लाबाट प्रायमरी स्कूल आनी हे आगासायम गांवांत आसा आनी एक बरे पैकी ओल्ड प्रायमरी स्कूल आसा. आतां हेज्या खूब फावटी आमी सीएमाक रिक्वेस्ट केल्लो आसा की हे प्रायोरिटीचेर घेवचें म्हणून अजून पर्यंत स्पिकर सर तेजे इस्टिमेट पासून जाल्लो ना. आतां तेजो प्लॅन रेडी केला पण अजून पर्यंत इस्टिमेट जाल्लो ना. सो प्रायोरिटीचेर स्पिकर सर हांव मुद्दम लेटर हे टेबल करता कितलो तेंप जालो सीएमान मातशें नोंद करून घेवचें की बेगांच्या बेगीन तेजो इस्टिमेट रेडी सुल्लाबाट प्रायमरी स्कूल आगासायम प्रायोरिटीचेर इस्टिमेट रेडी करून दिवचो. तशेंच स्पिकर सर आमचे गव्हर्मेंट स्कूल आसा पालम शिरीगांव. आतां स्पिकर सर थंयूय तेंचे जे लॅब आसा कंप्युटर लॅब आसा ती सामकी वायट परिस्थितीन आसा आनी बाकीचे तांकां मेंटेनन्स वर्क आसा. आतां हेजोय आमी खूब तेंप जालो लेटर केल्लें आसा तेंय टेबल केल्लें आसा पण अजून पर्यंत स्पिकर सर तेजी दुरुस्ती जाल्ली ना. आतां एका वर्स जालें स्पिकर सर. आतां वर्स जालें तरी पूण हांव न्हू कित्याक लागून डिले करता कित्याक गव्हर्मेंट स्कूल जी आसा मागीर म्हणटा भुरगे घालिना पेरंट्स भुरग्यांक घालिना गव्हर्मेंट स्कुलान. सीएमान हेजेर लक्ष घेवपाक जाय आनी हे बेगांचे बेगीन म्हाका दिसता इस्टिमेट ह्या असेंब्ली सेशन जावचे पयलू हे इस्टिमेट रेडी करून आमी ती फायल फुडें प्रोसेस करपाक जाय. हांव डायरेक्टरा कडेन उलयल्लो हेज्या बद्दल पण अजून पर्यंत तेजो इस्टिमेट रेडी जाल्लो ना स्पिकर सर. स्पिकर सर तशेंच आतां त्याच स्कुलाच्या सायडीक एक टावर घालताले आनी विलेजनाचो ओपोज आसलो त्या टावराक लागून जो मोबायल टावर आसा कित्याक त्या डेन्सिटीन खुबशे मोबायल टावर आसा आनी तो विरोध आसल्या कारणान तो बंद उडयलो आनी थंय स्पिकर सर एक व्हडलो खड्डो मारला. सीएमान मुद्दम आयकोपाचें थंय व्हडलो खड्डो मारला तो खड्डो स्पिकर जर पुरोवपाक जाय. आतां आमी परत डिपार्टमेंटाक आमी खूब फावटी सांगलें तो खड्डो पुरोवपाक जाय आतां उदक भरला थंय. फाल्यां समज कोण खंय पालेम गव्हर्मेंट हायस्कुलान पालेम हांवें डायरेक्टराकूय सांगलेलें की तेंच्या थ्रू एक लेटर करचें नाल्यार आमकां एनओसी दिवची आमी पुरयता. फाल्यां आमी गव्हर्मेंटाच्या प्रिमायसिसान येवन डायरेक्ट वचून शाळेंत घालपाक शकना स्पिकर सर. सो हे म्हाका दिसता फाल्यांच्या दिसा भितर फाल्यां नाल्यार परवा 2 दिसा भितर स्पिकर जर पुरोवपाक जाय कित्याक पावस कितलो पडटा कोणीय समज फाल्यां भुरगो भितर पडलो जाल्यार कितें व्हडलो अपघात जातलो स्पिकर सर. सो म्हाका दिसता बेगांच्या बेगान हे सीएमान लक्ष घेवन काम करपाक जाय. स्पिकर सर तशेंच आमचे दयानंद आर्या हायस्कूल आसा हांगा आमच्या स्कुलाक त्या बास्केटबॉल कोर्ट जाय. आतां बास्केटबॉल कोर्ट आनी टॉयलेट पुरयला तो पुरयलो हय पुरोवंक नाल्यार परत फाल्यां थंय पुरयलो म्हणून सांगला म्हाका. ना ओके हांव अपडेट घेता. क्लोज केला आनी म्हणून रिप्लाय दिला परत. ओके स्पिकर सर तशेंच आमचे दयानंद आर्या हायस्कूल आसा थंय बास्केटबॉल कोर्ट आनी टॉयलेट फेसिलिटी ही खूब गरजेची आसा. हेजो रिक्वायरमेंटूय घातलेलो आसा स्पिकर सर. तशेंच आतां आमी पळयता की प्ले ग्रावंड्स आनी जे ग्रावंड्स आसा जे इनडोर फेसिलिटीज खेळपाक लागून भुरग्यांक हे खूब गरजेचे आसा आनी होलिस्टीक समज आमी पळयता अप्रोच आमचो सरकाराचो आसा की स्टुडंटाचे जो फिजिक्स जो आसा तो डेवलप करपाक लागून आनी स्टुडंटांक कंटिन्युअसली इनवॉल्वमेंट दवरपाक लागून खंय ना खंय आमकां प्रत्येक स्कुलान ग्रावंड हे खूब गरजेचे आसा. आनी हेजोच हांवें एक आमचो एक एलिक्यू आसा आनी एलिक्यून आमी रिप्लाय मागलो की गव्हर्मेंटाची स्कुलां जी आसा तितून कितले स्कुलांनी ग्रावंड्स आसा आनी कितले स्कुलांनी ना. आतां आमी कितले स्कुलांनी ना तितून पळोवंक गेल्यार 115 स्पिकर सर
टोटल 115 स्कुलांनी ग्राउंड जावं इंडोर फॅसिलिटीज खेळपाक लागून ही ना स्पीकर सर. आनी म्हाका दिसता सीएमानूय हेजेर खंय ना खंय लक्ष वेधीत करपाक जाय आनी कशें आमी भुरग्यांक लागून ग्राउंड फॅसिलिटी ग्राउंड प्ले ग्राउंड जावं तांकां इंडोर फॅसिलिटी कशी प्रोवायड करपाक शकता आनी तांचो जो हें आसा फिजिकल खेळपाचो जो आमी पयलू कशें खेळटाले तसो कशें आमी बिल्ड करूं शकता हेजेर लक्ष दिवपाक जाय स्पीकर सर. स्पीकर सर तशेंच आतां खुबशे फावटी जे टॅक्निकल स्टाफ जे आसा आतां टॅक्निकल स्टाफ जे आसा ते हायर केल्ले आसा ते कॉन्ट्रॅक्ट बेजाचेर. आतां टॅक्निकल स्टाफ आमी पयलूच्यान आसताले आनी तांकां खंय ना खंय रिटायर्ड जाले नंतर आतां सद्याक स्पीकर सर अशें जाला की कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ घेता आनी ते कॉन्ट्रॅक्ट 1 वर्स जालें परत रिन्यू करता. मदीं मदीं तांकां स्टाफ आसना. सो स्पीकर सर हे जे जितले कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आसा तांकां कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ घेवचे न्हू रेगुलायज करचे. कोण रेगुलर आसा तांकां स्टाफ घेवचे जे करून खंय ना खंय जो इफेक्ट जाता स्टुडंटाचेर हो जावची ना. हो सीएमानूय लक्ष घेवंक जाय स्पीकर सर. तशेंच स्पीकर सर जेन्ना आमी पळयता की स्पोर्ट्स किट्स जे आसले हे पयलू प्रोवायड करताले स्कुलांनी. आमच्या टायमार बीन स्कुलांनी स्पोर्ट्स किट्स प्रोवायड करताले. आतां ते स्पीकर सर कांयच प्रोवायड करिना. हांव मुद्दम सीएमाक विचारपाक सोदता की आयज आमच्या भुरग्यांक स्पोर्ट्सान खेळपाचेंच ना तांकां मोबायलाचेरूच उरपाक जाय लॅपटॉपाचेरूच उरपाक जाय हो प्रश्न पडटा स्पीकर सर. कित्याक आतां सरकार जो आसा तो स्कुलांक स्पोर्ट्स किट्स कित्याक प्रोवायड करिना हेजो उत्तर दिवपाक जाय स्पीकर सर. स्पीकर सर तशेंच आतां आमी क्वॉलिटी एड्युकेशन म्हणटा तितून सगल्यो ह्यो ज्यो फॅसिलिटीज आसा त्यो एड्युकेशन सेक्टरान आसपाक जाय आनी खंय ना खंय ते डिक्लायन जावपाक जायना. तशेंच जो ट्रान्सपोर्टेशनाक लागून जो बालरथ एक बरी स्कीम आनी बरे पद्दतीन भुरग्यांक खूब लाभदायक आसा. भुरग्यांची जो ट्रॅव्हलिंग आसा तो बरें पडटा. तितून जे बालरथ बसीज आसा आयज तुमी पळयता आसतले तेंची मेंटेनन्स आनी जो परिस्थिती जाल्या बालरथाची सारकी विकट जाल्ली आसा. आयज कितलेशे बालरथाची जी हालत आसा टायर कोणाचे वयता कोण टायर बंद पडटा आनी खूब फावटी कितें जाता तांकां जो अमावंट दिता तो अमावंट पावत ना. 3 लाख कितें म्हाका दिसता अमावंट दिता तो 3 लाख स्पीकर सर सफिशियंट ना कित्याक टायर रिप्लेसमेंट आसता सॅलरीज दिवच्यो पडटा. सो हे जो आसा खंय ना खंय आमकां वाडोवपाक जाय. तो सॅलरी वाडयल्ली आसा 5.5 लाख दिता वाडयले कितले 5 केले 5.5 केले. हय. ओके सो ड्रायव्हराची salary स्पीकर सर आनीक व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रश्न तितूनच हांव बालरथाचे हितून सांगता की बालरथाचे जे सॅलरीज आसा जे स्टाफ तेंचे आसा वाडयले. त्यो वाडयल्या पण टायमली मेळना स्पीकर सर. टायमली न्ही सगळे पयशे मॅनेजमेंटा कडेन दिल्यार दर म्हयन्याक तेंच्यांनी तेंच्या अकाउंटाचेर घालपाक जाय. मॅनेजमेंटाक कंपल्सरी केला. ते तुमी टायमली मात धाडपाक जाय मॅनेजमेंटाक. आमी पगार आमी ऑलरेडी तांकां पयशे सगळे पयलींच दिल्या मॅनेजमेंटाक. मात तुमी टायमली धाडटा मरे. हय ओके स्पीकर सर तशेंच आतां हो एलक्यू आसा 6B बालरथ बसीसाचो. आतां बालरथ बसी स्पीकर सर कितें जाल्ल्यो आसा आतां तेंची कंडिशन जी आसा ती सारकी वायट चल्लेली आसा आनी ज्यो 15 वर्सांचे वयर म्हटल्यार खंयच्यो 15 वर्सांची बसी आसता ओल्ड आसता त्यो खंय ना खंय आमकां रिप्लेस करपाक जाय. आतां रिप्लेस करपाक जाय स्पीकर सर हो टोटल लिस्ट आसा. ही टोटल लिस्ट आसा की आख्खे गोंयच्यो ज्यो बसी रिप्लेस करपाक जाय आनी तेंच्या स्कुलांनी सांगलेलें आसा की येस आमकां वेदर द बसीज रिक्वायर्स रिप्लेसमेंट येस म्हणून घातलेले आसात. कितलींशीं स्कुलां आसा तितून 14 वर्सां. आतां हांव मुद्दम आमच्या सानंद्रे मतदारसंघाची तुमकां सांगता स्पीकर सर आमचे फादर आग्नेल हायस्कूल जें आसा तेंची 14 वर्सां प्लस जाल्ली आसा आनी रिप्लेसमेंट जाय. आमचे सेंट एंड्रू हायस्कूल आसा तेंचेय 14 वर्सां प्लस जाल्ली आसा आनी रिप्लेसमेंट जाय. तशेंच स्पीकर सर आमचे दयानंद आर्य हायस्कूल आसा तेंचे 14 वर्सां प्लस जाल्ले आसा. तशें पॉप्युलर हायस्कूल आसा तेंचे 14 वर्सां 6 मंथ्स जाल्ले आसा तेंकाय रिप्लेसमेंट जाय. तशेंच स्पीकर सर आमचे दयानंद आर्य हायस्कूल सेंट लॉरेन्स आगासेम हांगाय सेम आसा. आजमानी हायस्कूल थंय रिप्लेसमेंट जाय. स्पीकर सर सगळीं स्कुलां जी आसा इमॅक्युलेट स्कूल आमचे हांगाय ज्यो बालरथ बसी आसा हो मुद्दम आयकोपाचो कित्याक हेजेर स्पीकर सर आनीक जेन्ना आमी एलक्यू घातलो की सद्याक सरकाराची कितें तरी धोरणां आसा की ह्यो बसी रिप्लेस करपाक लागून कितें तरी फंड करतले जो आमकां क्लियर आन्सर येयला म्हणून नो. म्हळ्यार सरकाराची कांयच धोरणां ना की आमी ह्यो सगल्यो बसी समज आयज खंय ना खंय स्क्रॅपाक वयतल्यो तेन्ना रिप्लेसमेंट म्हणून कितें आसा. 1 वर्स उरला थोड्यांचे 6 म्हयने उरला थोड्याचे 15 वर्सां ऑलरेडी कंप्लीट जाल्लीं आसा आनी तश्योच स्पीकर सर चलयता. म्हटल्यार आमी जो रूल केल्लो आसा तोच क्रॉस करून खंय ना खंय बसी चलता. सो सीएमान हेजेर आन्सर दिवपाक जाय की ह्यो बसी रिप्लेस जातल्यो आनी केन्ना जातल्यो कित्याक व्हेरी डेंजरस आसा स्पीकर सर. फाल्यां कितें जालें एक्सिडेंट जालें हेजे पळय मदीं एक जाल्लो स्पीकर सर. सो हें म्हाका दिसता सीएमान क्लियर करपाक जाय. हांव मुद्दम टेबल करता हे एंटायर जी लिस्ट आसा ती. स्पीकर सर फुडें जेन्ना आमी पळयता की जे मिड डे मिल्स आतां मिड डे मिल्स हो खूब गरजेचो आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल जी आसा आनी मिड डे मिल्साच्या थ्रू जे NGOs आसा एजन्सीज आसा सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा हे
जे आमचे स्टुडंट भुरग्यांक जे आसा तांकां मिड डे प्रोवायड करता. आतां हांगा खूब फावटी अशें जाता स्पिकर सर, खूब डिले जाता तेंचो पेमेंट येवपाक. हे हांव नको कित्याक लागून जाता तो, म्हणजे प्रत्येकदां कितें 3-3 म्हयने होल्डार, 4-4 म्हयने होल्डार दवरचे पडटा, 5 म्हयने होल्डार दवरचे पडटा. सो हें स्पिकर सर जावपाक जायना. कित्याक आयज भुरग्यांक थंय जेवण टायमार मेळोंक जाय. खंय ना खंय ते NGOs, खंय ना खंय ते सेल्फ हेल्प ग्रुप ते चलपाक जाय. कित्याक तेंची सायकलूय चलपाक जाय. ती सायकल समज बंद दवरिली नाल्यार कशी चलतली, गाडी कशी चलतली, तेंचेर मागीर प्रेशर येता. आनी ते स्पिकर सर सांगता की बाबा आमकां टायमार येत ना म्हणून, आनी आमी ते कशें म्हणून प्रोवायड, कोण रिणां काडटा, कोण आनी कितें करता. सो हें जावपाक जायना स्पिकर सर, आनी हेजेर म्हाका दिसता CMान लक्ष दिवपाक जाय. स्पिकर सर तशेंच जे स्कॉलरशिप्स आसा, एड्युकेशन स्किम्स आसा, त्यो स्किम्स स्पिकर सर प्रमोट जावपाक जाय. आतां त्यो त्या लेवलाचेर स्पिकर सर आतां सद्याक तरी प्रमोट जायना. म्हाका दिसता हेजेर लक्ष दिल्यार बऱ्यो प्रमोट जातल्यो. तशेंच स्पिकर सर पॅरा टिचर्स 115 सुमार पॅरा टिचर्स आसा आनी ते रेग्युलरायझेशन करपाचें म्हणून कितलेशे फावटी डिमांड घातलो. 115 आसा. CMान म्हाका दिसता तेजेर लक्ष दिवपाक जाय आनी तांकां रेग्युलायज करून बेग्यानच्या बेगीन घेवपाक जाय, जे करून खंय ना खंय एड्युकेशन सेक्टर कित्याक परत परत रिन्युवल करता, परत परत तांकां हें करता, तशें जावपाक जायना स्पिकर सर. स्पिकर सर जेन्ना आमी रिसोर्स स्टुडंट हो सामको इम्पॉर्टंट प्रश्न आसा स्पिकर सर. रिसोर्स स्टुडंट म्हणून एक इम्प्लिमेंट केल्ले आसा आनी जेन्ना रिसोर्स स्टुडंटाचेर आमी पळयता तितून 2 सब्जेक्ट इन्क्लूड जायना. तो एक म्हटल्यार सायन्स आनी एक म्हटल्यार मॅथ्स. आतां हांगा कशें जाला स्पिकर सर, जो रिसोर्स स्टुडंट आसा तो आपणाक खंय ना खंय एडमिशन घेवपाक सोदता, जावं ती ITIन एडमिशन घेवपाक सोदता. हांव उदाहरण दिता, ITIन समज इलेक्ट्रिकल जावं इलेक्ट्रॉनीक घेवपाक सोदता, थंय तांकां स्पिकर सर एडमिशन मेळना. सो हांगा खंय ना खंय तांकां पयलूच कावन्सिलींग करपाक जाय की बाबा रिसोर्स स्टुडंट समज तुमी आसा, नाल्यार तांकां हांगा एडमिशन मेळचें ना, नाल्यार हें खंय ना खंय रिसोर्स स्टुडंट आसा ते खंय ना खंय चेंज करपाक जाय, जे करून तांकां एडमिशन मेळटलें. ते कितें जाता स्पिकर सर, मागीर स्टुडंट बॅकफुटार वयता. ते म्हणटा आमी कितें फायदो, आमकां आपणाक जाय तो स्कोप मेळना नाल्यार. सो CMान मातशें आयकोपाचें हें की हें कशें तरी आमी इम्प्लिमेंट जे आसा ते चेंजीस करपाची. आनी म्हाका दिसता सगळ्या स्टुडंटांक तो रायट मेळपाक जाय, रायट टू एड्युकेशन, आनी आपणाक डिझायर जो स्ट्रीम आसा ती मेळपाक जाय स्पिकर सर. स्पिकर सर तर फुडलो जो डिमांड आसा तो टेक्निकल एड्युकेशन. आतां टेक्निकल एड्युकेशन हांव मुद्दम तुमकां फोटोज दाखोवपाक सोदता ITIचे, जी ITI आयज न्ही, हां ITI मागीर स्कील डेव्हलपमेंट. स्कील डेव्हलपमेंटान ओके मागीर दाखयता तर. सो टेक्निकल एड्युकेशन स्पिकर सर आमचे जे एड्युकेशन सेक्टर आसा आयज खंय ना खंय बुस्ट करपाक जाय आनी चेंजीस करपाक जाय. आमी हें पळयता की खुबशे आयज कंडिशन ज्यो हेंच्यो आसा पॉलिटेक्निकांची आसा, बाकीचे इन्स्टिट्यूटांची आसा, ती वायट आसा आनी खंय ना खंय ती अपग्रेड करपाक जाय. तशेंच जो सिलेबस आसा स्पिकर सर, तो सिलेबसूच खंय ना खंय आमकां अपग्रेड करपाक जाय. स्पिकर सर जो फुडलो डिमांड आसा तो डिमांड नंबर 50 गोवा कॉलेज ऑफ फार्मासी. आतां कॉलेज ऑफ फार्मासीचेर आमी स्पिकर सर खूब फावटी उलयल्या. कित्याक उलयल्या की जे सीट्स आसा ते कमी पडटा आनी खुबशे आमचे स्टुडंट आसा ते विलिंग आसता, तांकां मागीर दुसरे स्टेटीन एडमिशन घेवचें पडटा, प्रायवेट कॉलेजीन एडमिशन घेवचें पडटा. स्पिकर सर खंय ना खंय आमकां हे सीट्स जे आसा ते वाडोवपाक जाय. दुसरें म्हणजे आमकां खंय ना खंय टायअप करचें पडटलें, कित्याक गोंयांत इतल्यो फार्मास्युटिकल कंपनीज आसा, मात तरी पूण आमचे जेन्ना भुरगे शिकता, पास आवट जाता, 60 स्टुडंट पास आवट जाले नाल्यार तांकां भुरग्यांक थंय कामां मेळना. हें सामकी वायट गजाल आसा. 60 स्टुडंटांक एक वर्सान मेळना कामां. सो हें खंय ना खंय म्हाका दिसता हेजेर इम्प्लिमेंटेशन आनी प्रायोरिटीची बेजीस आयज CMान एश्युरन्स दिवपाक जाय की बाबा हेंकां आमी कंपल्सरी करतले की आमचे भुरगे जे गव्हर्मेंट फार्मास्युटिकल कॉलेज आसा तितूनच्यान पास आवट जातले तांकां आमी कंपल्सरी ह्या इंडस्ट्रीन घेतले, कंपनीन घेतले म्हणून. स्पिकर सर जो फुडलो आमचो जो डिमांड आसा तो म्हणजे स्टेट इलेक्शन कमिशन डिमांड नंबर 73. आतां इलेक्शन कमिशन आतां रिसंटली इलेक्शनां जालीं, लोकसभा इलेक्शन जालें. हांव मुद्दम सांगपाक सोदता ह्या लोकसभा इलेक्शनान नॉर्थ गोंयान 508, सावथ गोंयान 377 स्टाफ डिप्लॉय केले. आतां हें मायनस कित्याक? सावथ गोंयान स्टाफ कमी कित्याक? सावथ गोंयान ऑलमोस्ट 141 स्टाफ कमी आहले आनी नॉर्थ गोंयान जो अकॉर्डिंग तुमची LQ हांव म्हाजो आन्सर दिना, आनी नॉर्थ गोंयान 508 हे स्टाफ आसा स्पिकर सर. आनी स्टाफ कमी थंयले हें जाला म्हणजे थंय आयज सावथ गोवा तुमी पळयता आसतले आयज रुरल एरिया खूब आसा, थंय कमी आसा आनी हांगा चड आसा. आनी अशें जालें स्पिकर सर, स्टाफ कमी आसा आनी आमची कामां जायना स्पिकर सर. आख्खे हे प्रोजेक्ट जे आसा ते पेंडींग उरता. डेव्हलपमेंटल वर्क आमी खंय गेले, खंयच्या ऑफिसान गेल्ले ते म्हणटाले कितें आमकां इलेक्शन ड्युटी घातल्या, आमकां इलेक्शन ड्युटी घातल्या. खंयच्याच इस्टिमेट सादे जायनासले. कोणूय इंजिनियर येयलो आयज पासून ते सांगता आमकां तेका लागून जावना कामां म्हणून. आयज पासून वर्स अशीच कामां उरता. सो जे स्टाफ घालपाक जाय आसले तितले स्टाफ घालिना स्पिकर सर. एक्सेस मायज वाडोवन घालता स्पिकर सर. हें कित्याक लागून जाता? एवरी स्टाफ म्हणटा आमी इलेक्शन ड्युटी.
अशें जावपाक शकता हांगा तुमी एक मागता ते दिता. ना ना नॉर्थ गोंयान तुमी इतले स्टाफ कित्याक घातले तशें नाल्यार आमी घाली ना ते मागता ते मागतात तेच म्हणटा तुमकां कित्याक लागून इतले मागल्यात तुमी रिजन दिवपाक जाय न्हू स्पिकर सर आयज आमची कामां पेंडींग उरलेली आसा स्पिकर सर तशेंच कावंटिंगाकूय सेम कावंटिंग म्हटल्यार ते कावंटिंग जावचे पयलू पासून कंटिन्युअसली म्हणटा आमी कावंटिंगाक आसा करूया स्टाफ नाका? आं स्पिकर सर खंय ना खंय हो जो आसा हेजेर ट्रॅक दवरपाक जाय आसलो आनी म्हाका दिसता सरकारान सगळ्यांकूच दिले नाल्यार कामां कशी जातलीं स्पिकर सर तसोच आतां जो एक्सपेंडिचर आसा हे फावटी म्हणजे गेल्या लोकसभा 2019 एक्सपेंडिचर आसलो 67.61 lakh 542 हो एक्सपेंडिचर आसलो ह्या फावट 2024 एक्सपेंडिचर आसा 2 crore 37 lakh 71,000 स्पिकर सर हांव कित्याक लागून सांगता हें कित्याक आतां जे व्हेकल रेंटाक घेतलेल्यो ह्या इलेक्शनाक लागून तांकां आजून पर्यंत स्पिकर सर जो म्हाका रिसंट अपडेट येयला त्या प्रमाणे आजून पर्यंत तांचो पेमेंट पडलो ना तुमी रेट जे आसा ते वाडयले स्पिकर सर हें आसा म्हणल्यार 67 lakh तर 2.37 crores जाल्या पण जो पेमेंट स्पिकर सर येवपाक जाय आजून पर्यंत तांकां व्हेकलांक आजून पर्यंत येयल्लो ना तशेंच जेन्ना आमी पळयताले पुलीस स्टाफ जावं आनी कोण तांकां बाबड्यांक जे जेवणाची फेसिलिटी आसा ती सारकी नासली उदक सारकें नासलें सो ही फेसिलिटी इतलो पेमेंट वाडोवन पासून फेसिलिटी ना पयशे इतले आमी स्पेंड केले इलेक्शनाच्या टायमार पण तरी पूण फेसिलिटी ना हे कित्याक लागून जाला हेजोय उत्तर आमकां स्पिकर सर जाय स्पिकर सर फुडलो जो आमचो डिमांड आसा तो म्हणजे सिवील एविएशन डिमांड नंबर 84 आतां सिवील एविएशनाचे म्हाका दिसता चडशे म्हाजे जे कलिग्स आसा हे सगळे उलयल्ले आसा आनी तितून मेन येता तो दाबोलीम एअरपोर्ट आतां आमकां खूब नियर बाय दाबोलीम एअरपोर्ट आसा दाबोलीम एअरपोर्टाचे वयल्यान सगळे आमचे जे पॅसेंजर आसा आख्खे इंटरनॅशनली आमकां गोंयांत येताले आतां हांगा स्पिकर सर कितें जाल्लें आसा हांगा स्पिकर सर ज्यो फ्लायट्स आसा फ्लायट्स जे ऑपरेट जाताले आयज कितल्योश्यो फ्लायट जावं ती एअरलायन्स ज्यो आसा एअर इंडिया आसा कतार एअरवेज आसा एरोफ्लोट आसा एअर अरेबिया आसा ओमान एअर आसा ह्यो सगल्यो स्पिकर सर फ्लायट्स ज्यो आसा त्यो ऑलरेडी शिफ्ट जाल्ल्यो आसा मोपा एअरपोर्टार आतां खूब फावटी हेच्या पयलू पासून म्हाका दिसता सीएमानूय एश्युरन्स दिल्ले ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सगळे एश्युरन्स दिताले की हो जो एअरपोर्ट आसा दाबोलीम एअरपोर्ट हो गोश्ट एअरपोर्ट जावपाचो ना म्हणून आतां हें जेन्ना शिफ्ट जाता तितून आमकां अशें तरी दिसता की हो गोश्ट एअरपोर्टाचेर कताराचेर आसा म्हटल्यार केन्ना जायत गॅरंटी ना ही परिस्थिती आसा स्पिकर सर कित्याक प्रत्येकदां आमकां आयकूंक न्यूज येता की ही फ्लायट शिफ्ट जाता ती फ्लायट शिफ्ट जाता सगळे शिफ्ट जायत रावले नाल्यार एअरपोर्ट कसो चलतलो स्पिकर सर आनी इंटरनॅशनली कितलेशे जाण आमच्या एरियेन तरी तिसवाडीन सामको आमकां लागीं पडटा एअरपोर्ट जावं बाकीचे सावथ एरिया आसा सगळ्यांक तांकां लागीं पडटा एअरपोर्ट आनी म्हाका दिसता हो एअरपोर्ट चालू उरपाक जाय आनी हेजेर जे क्लॅरिफिकेशन आसा मिनिस्टरान दिवपाक सीएमान दिवपाक जाय स्पिकर सर तशेंच आमी जेन्ना पळयता की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जे मोपा एअरपोर्ट आतां मोपा एअरपोर्टाचेर येवया मोपा एअरपोर्ट हो खूब प्रोमोट केल्लो की एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलें हांगा गोंयकारांक कामां मेळटलीं गोंयकारांक धंदे मेळटले उद्योग जनरेट जातलो आतां उद्योग कितलो जनरेट जाला तो पळोवया स्पिकर सर आतां 35 लाख स्क्वेअर मिटराचो जागो हो IPB अंडर PPP मॉडेला अंडर तांकां दिलो आतां GMRक दिलो इतलो एअरपोर्ट पयलो म्हणजे आयज रेव्हेन्यू जो जनरेट जावपाक जाय आसलो जो एरियस येवपाक जाय आसलो तो एरियस येयना एरियस तो फुडें धुकलिल्लो आसा ताका पेमेंट येयना टोटल लॉसान आसा मोर दॅन 500 CR एज पर द रिपोर्ट हो आजून पर्यंत आमकां मेळिल्लो ना दुसरें म्हणजे जे एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावपाक आयज तुमी पळयता आसतले टॅक्सी कार थंय चालूच आसा परत मिन्स जे लोकल थंयचे आसा पेडणेकार आसा लोकल थंयचे आसा गोंयकार आसा हेंकां थंय धंदो मेळपाक व्हेरी डिफिकल्ट आसा आयज थंय झगड्यो झुजा हे चालूच आसा तुमी पळयता आसतले कामां भितर मेळपाक आतां जेन्ना हांवें एलिक्यू मारलेली रिपोर्ट मागलेलो की तुमचे कडेन कितो पयलू तुमचे रिपोर्ट डेटा नासलो सेकंड टायम तुमी दिलो 1800 गोंयकार कामाक लागले म्हणून मागीर आतां कितले जाण थंय आजून पर्यंत आसा ते कांय कोणा कडेन येना स्पिकर सर हांव चॅलेंज करून सांगता ते 1800 थंय नात कामाक थंय नात मोपा एअरपोर्टाचेर ना स्पिकर सर हेजेर खंय ना खंय लक्ष दिवपाक जाय की आमचे गोंयकारांक ते थंय कितें सांगता खंय स्पिकर सर जे मोपा GMR जे आसा ते कितें सांगता खंय तुमकां जाय नाल्यार काम करना तुमी वचा तुमकां कांय येना कित्याक आमी प्रायवेट आसा म्हणटा स्पिकर सर ते ही गजाल स्पिकर सर ते जे लोकल जे आसा ते सांगता आमकां
म्हटल्यार आयज तांकां मात बसून भिरांत ना सरकाराची, खंय ना खंय सरकारान भिरांतेर दवरपाक जाय, कित्याक तो PPP मॉडलाचेर आसा, खंय ना खंय आमचो जागो गेल्लो आसा, 35 लाख स्क्वेअर मिटर अजून पर्यंत कंपन्सेशन आसा त्या लोकांक अजून पर्यंत सारकें मेळोंक ना, जे लँड लुजर्स जे आसा तांकां, तरी पूण स्पीकर सर ते शाणपणां करता, जे लँड लूज आसा तांकां पासून कामाक घेयना स्पीकर सर. सो ही परिस्थिती खंय ना खंय ह्या मोपा एअरपोर्टाचेर जाल्ली आसा आनी हेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएमान घेवपाक जाय आनी ताणें क्लियर कट मेन्शन करपाक जाय की आमच्या गोंयकारांक जी कामां आसा जावं ती फेसिलिटीज आसा ती सगळी थंय मोपा एअरपोर्टाचेर मेळटली. स्पीकर सर, फुडलो जो हें आसा आमचो डिमांड आसा तो म्हणजे मायनींग. आतां मायनींग हो खूब इम्पॉर्टंट, कित्याक इकॉनॉमी जेन्ना आमी पळयता गोंयची, ती इकॉनॉमी पयलू डिपेंड आसली ती म्हणजे मायनिंगाचेर, चडशी डिपेंड आसली मायनिंगाचेर. आनी आतां गेली ती 12 वर्सां जाली, 12 वर्सां आमी एकूच आयकता जेन्ना मायनिंग स्टार्ट जातली, फूल फ्लॅज ऑपरेटींग जातली, मात अजून पर्यंत स्पीकर सर ती त्या फूल फ्लॅज जी ऑपरेशन आसा तें अजून पर्यंत जाल्लें ना. परत आयज आसून सेम स्टेटमेंट सीएम दितलो की आतां जातली आमचो प्रोसेस आसा, ऑक्शनिंग जाता, हें जाता तें जाता, सगळें जाता स्पीकर सर. मात पर्टिक्युलरली टोटल जी आयज डिपेंडन्सी आसली ते आयज सगळें जाम पडलेलें आसा स्पीकर सर. आनी म्हाका दिसता आयज सीएमान सांगपाक जाय की मायनिंग जी आसा फूल फ्लॅज केन्ना पर्यंत चालू जातली स्पीकर सर. तशेंच इनलिगल मायनिंग डम्प्स जे आसा, आतां इनलिगल मायनिंग डम्प्साचे हेजे पयलीं आमी उलयल्ले आसा, मात हांव नको कितें रिलेशन आसा सीएमाचें बीन तेंचेर अजून पर्यंत एक्शन घेना, जावं ती जी मायन आसा ती सारकी मेजपाक पासून जायना. आतां कितली इनलिगल मायनिंग आसा ती पासून आमकां खबर ना, कित्याक लागून मिन्स रिलेशन कितें आसा. ना मायनिंग डम्प जो आसा इनलिगल, तो डम्प केल्लो आसा, साठलेलो आसा, तो मेजपाक कित्याक जायना. हांव सांगता कित्याक एजन्सी ना, कित्याक जायना तो सांगता, कित्याक सर्वेयर जो आसा तो स्पीकर जर एकूच आसा, आख्खे गोंयभरांत सर्वेयर एकूच, मायनिंगाक एकूच सर्वेयर आसा, एक सर्वेयरान मायन मेजपाक 4 जातलो. एजन्सी घातल्या. कितले घेतले? 4 एजन्सी घेतल्यो, 4 डिप्लॉय केले, आनी कितले जाण सर्वेयर घेतले आतां? सुरवात केली करपाक, सगळ्यो केल्यो, सगळ्यो करपाक कंप्लीट जाल्या ना. ना. सो तो आमकां स्पीकर सर आन्सर जाय की कितल्यो कंप्लीट जाल्या, कितलो डंप आसा, हो आमकां क्लियर कट स्पीकर सर आन्सर जाय. स्पीकर सर, जो आमचो फुडलो डिमांड आसा तो म्हणजे लिगल मेट्रोलॉजी, डिमांड नंबर 80. आतां स्पीकर सर, लिगल मेट्रोलॉजी हें इम्पॉर्टंट आसा कित्याक टॅप इन दवरपाक आमचे जे इनलिगलिटीज ज्यो जाता सद्याक, आनी प्रॉडक्ट जो आसा जावं ते होलसेलर आसा, रिटेल स्टोर आसा, सप्लायर्स आसा, हे डुप्लिकेट जे प्रॉडक्ट आसा ते डुप्लिकेट प्रॉडक्ट दवरता. हांव फॉर एग्जाम्पल सांगपाक सोदता स्पीकर सर, आयज भायले जे येयल्ले आसा, जो मार्केट हाडिल्लो आसा, हे मालवाडी स्पीकर सर जे मार्केटान बसलेले आसा आनी ते जाय तशे आपणाक जाय तशें इनलिगल चलयता. आयज इलेक्ट्रिकल आयटम, इलेक्ट्रॉनीक आयटम डुप्लिकेट मेळटा आनी आमचो गोंयकार जो धंदो करता तो ओरिजिनली आयज ताका गिरायक जायना, कित्याक तो कमी रेटीन दिता. ताका प्रॉडक्ट समज पडटा 20 रुपयान, तो विकता 30 रुपयान, आनी आमचो गोंयकाराक प्रॉडक्ट पडटा 30 रुपयान आनी तो विकता 40 रुपयान. स्पीकर सर, अशें करून धंदो कसो चलतलो गोंयकाराक, कित्याक गोंयकार सगळे टॅक्स पे करता आनी हो इनलिगली प्रॉडक्ट घेता आनी तो जाय तसो विकता. फॉर एग्जाम्पल एक ट्यूबलायट समज आसा, ती डुप्लिकेट त्याच ब्रँडाची ट्यूबलायट मेळटा आनी अशें समज स्पीकर सर चालूच उरले जाल्यार म्हाका दिसता आमचो जो धंदेकार आसा तो सारकें बॅकबोन सोंपोवन सारकें बंद उडोवचें पडटलें. आनी अशें जाल्लें आसा, कितलेशे जाणांची शॉपां जी आसा ती बंद जाल्ली आसा, रिटेल बंद जाल्ले आसा, सप्लायर बंद जाल्ले आसा, होलसेलर बंद जाल्ले आसा. आनी हेज्या पयलीं स्पीकर सर आमी बसून कंप्लेनी केल्ल्यो आनी ते कंप्लेनीचेर एक्शन जावपाक जाल्ली. एक बरो ऑफिसर जो आसलो तेणें एक्शन घेतलेली. त्या ऑफिसराक स्पीकर सर हांव सांगपाक सोदता ह्या फ्लोराचेर की त्या ऑफिसराक 2 दिसां भितर ट्रान्सफर मारलो आनी ताका हेड ऑफिसान बसयलो. ही परिस्थिती स्पीकर सर आसा. सो स्पीकर सर, आमचो डिमांड आसा की ज्यो अशें इनलिगलिटी जाता तो रेट्स जे आसा ते कंटिन्युअसली चालू दवरपाक जाय. आयज कित्याक बंद जाले, आयज खुबशे कमी जाल्ले आसा, सारके रेडूच जायना. कोण कंप्लेन केल्यारूच करता. तुमी जो वचोन तांकां रेड मारपाक जाय, तांकां एक्शन घेवपाक जाय आनी तेच करून म्हाका दिसता हे टॅप इन जावपाक शकतलें आनी लिगल माल जो आसा आनी आमकां जो रेव्हेन्यू आसा तो सारको येतलो. स्पीकर सर, तशेंच वेट्स एंड मेजर जे आसा तेजो वायलेशन जे आसा ते खूब जाता. आतां तुमी पळयता आसतले मेजून दिवपाचें, जो मेजून आमी कितें माल खोपयतात ते माल पासून जो आसता कमी प्रॉडक्टान येता, तेजोय ट्रॅकिंग जायना स्पीकर सर सारको. सो हेज्या बाबतींतूय म्हाका दिसता सीएमान हेजेर लक्ष दिवपाक जाय, कित्याक हो सामको दुर्लक्ष जाल्लो आसा. आमी आख्ख्या सिटीनी पळयता, खंयच्याय सिटीनी तुमी वचा अशेंच चालू आसा स्पीकर सर. सो हे म्हाका दिसता डिपार्टमेंटाचेर, लिगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंटाचेर लक्ष दवरपाक जाय आनी कोण ऑफिसर सारकें काम करता तेज्या भितर येवपाक जायना. कित्याक मागीर अशें जाता कोणी फोन मारता ते आडून दवरता, हें जावपाक जायना स्पीकर सर. स्पीकर सर, जो फुडलो डिमांड आमचो आसा तो म्हणजे ट्रायबल वेलफेअर, डिमांड नंबर 81. आतां ट्रायबल वेलफेअर खूब गरजेचो डिपार्टमेंट, व्हेरी इम्पॉर्टंट. आतां कितलेशे आमची ट्रायबल कम्युनिटी आसा तेंचो जो अपलिफ्टमेंट आसा ह्या डिपार्टमेंटाचेर अवलंबून आसा. स्पीकर सर,
हांव पयलो जो डिमांड मांडपाक सोदता तो म्हणजे जे ट्रायबल आमचे हें आसा आनी एवरी कम्युनिटी आसा ते कंटिन्युअसली जो त्यांचो डिमांड आसा तो म्हणजे रिजर्वेशन फॉर असेंब्ली इलेक्शन 2027 पर्यंत जावचे हो जो डिमांड आसा ताका हांव पूर्णपणे सपोर्ट करता आनी म्हाका दिसता डिपार्टमेंटान आयज क्लॅरिफिकेशन सीएमान आयज क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय हेजे बाबतींत आनी 2027 पर्यंत हेजे रिजर्वेशन जावपाक जातले म्हणून आमकां खात्री बाळगूंक जाय. स्पीकर सर तशेंच ट्रायबल फंड्स जे आसा 5 मिनटां स्पीकर सर जाले चड घेवं ना आयज 2 मिनटां 25 मिनटां जाले. स्पीकर सर ट्रायबल फंड्स एलोकेटेड जे आसा आतां खुबशे ट्रायबल फंड्स एलोकेट आसा पण जे ट्रायबल सगल्यांक मेळपाक जाय ते सारके मेळना स्पीकर सर ते टायमार मेळना. आतां खुबशे अप्लाय करतात ते खंय ना खंय डिले जाता खंय ना खंय तांकां अप्लाय करपाक त्रास जाता कित्याक तेंचे जे लिंकींग प्रोसेस आसा आतां हांव मुद्दम परत एकदां मेन्शन करता सीएमान मातशें आयकोपाचें की जे खूब जाण ट्रायबल स्किमीक अप्लाय करतात थोड्यांक अप्लाय करूंक कित्याक मेळना कित्याक तेंचे प्रायर टू 1968 हो जो डॉक्युमेंट आसा तो सारको ना. आतां रिलेटीव हो मुद्दम आयकून घ्या रिलेटिव्ह जावं तेंची फॅमिली मेंबर्सा कडल्यान करेक्शन करपाक लायता थोडे रिलेटिव्हांचे करेक्टूच ना ती जाणटी ओल्ड सामकी जाणटी हे खंय ना खंय लक्ष घेवन तांकां खंय ना खंय दिवपाक जाय कित्याक 100 वर्सां पयलींचे 150 वर्सां पयलींचे थंय कुटुंब आसा मात तेंची त्या टायमार मिस्टेकी जाल्ल्यो पण म्हाका दिसता ट्रायबल वेलफेअराच्या थ्रू खंय ना खंय एक नोटिफिकेशन हाडलें नाल्यार हें क्लियर जातलें तशेंच लिंकींग डॉक्युमेंट्सूय तांकां खंय ना खंय प्रोवायड करूंक मेळटले. स्पीकर सर तशेंच ट्रायबल सब प्लॅन्स जावं ट्रायबल फंड्साचे जे फंड्स आसा ते अनयुटिलायज उरता. आतां खूब फावटी डिपार्टमेंटाक फंड्स दिल्ले आसता आनी कितलेशे डिपार्टमेंट आमी पासून जेन्ना पळयलें की कितलेशे डिपार्टमेंट तो फंडूच यूज करिना. आतां हो फंड स्पीकर सर कित्याक लागून दिला की जो डिपार्टमेंट आसा तो ट्रायबलांक सपोर्ट करपाक शकतलो आनी ट्रायबल खंय ना ट्रायबल एरिया जी आसा ती बरी डेव्हलप जावपाक शकतली. पण हांव नको कित्याक लागून सरकारान हेजेर टॅपीन दवरपाक जाय ह्या डिपार्टमेंटान हेजेर टॅपीन दवरपाक जाय आनी सगळो जो फंड आसा तो युटिलायज जावपाक जाय. स्पीकर सर तशेंच सीएम खूब फावटी मेन्शन करतालो की ट्रायबल फंडाच्या अंडर जे एग्जिक्युशन जातलें आनी तितून ट्रायबल भवन आनी ट्रायबल म्युजियम हें येतलें जावं कम्युनिटी हॉल्स जी आसा ती खुबशे ट्रायबल विलेजींनी येवपाची आसा ती येतली म्हणून बट आजून पर्यंत म्हाका तरी दिसना की ट्रायबल भवन आनी ट्रायबल म्युजियम कंप्लीट जाला म्हणून सो केन्ना जातलें हेजो आमकां एश्युरन्स जाय. स्पीकर सर तशेंच ST/SC कम्युनिटी ऑफिस जें आसा स्पीकर सर जाले 2 मिनटां दी. स्पीकर सर ST/SC ऑफिस जे आसा ते सेटअप जावपाक जाय सावथ गोंयानूय नॉर्थ गोवान आसा पण सावथ गोंयान ना. सो हांव डिमांड करता स्पीकर सर की हें सावथ गोंयानूय सेटअप जावचें. स्पीकर सर अटल आसरा स्कीम जी आसा स्पीकर 2 मिनटां जालें अटल आसरा स्कीम आसा ती 1 लाख रिपेराक 1,50,000 मेळटा ती वाडोवन 5 लाख तरी करचे. आयज रिपेर 1.5 लाखा भितर कांय जायना स्पीकर सर सो ती वाडोवपाक जाय स्पीकर सर. तशेंच स्पीकर सर डिपार्टमेंटान जो कास्ट हें आसा बाकीचे जी फॅसिलिटीज आसा ट्रायबलांक ती जाता तितले मीन्स फास्ट प्रायोरिटीचेर टायम बॉन्ड मॅनराचेर दिवच्यो कित्याक हांवें काल मेन्शन केल्लें की सक्सेशन डीड जी आसा त्यो खूब फावटी आमकां डिले करता ट्रायबल आमच्या विलेजीन बसून अशें केल्लें आसा. सो हें खंय ना खंय तांकां करपाक दिवपाचें न्हू. आनी लास्ट स्पीकर सर लास्ट म्हाजो जो डिमांड आसा तो म्हणजे प्लॅनिंग स्टॅटिस्टीक एंड इव्हॅल्युएशन डिमांड नंबर 75. स्पीकर सर म्हाका दिसता बाकीच्या कलिग्सांनीय सांगलेलें आसा आधार कार्ड एनरोलमेंट जें आसा तें आधार कार्ड एनरोलमेंट आसा तें खूब डिले जाता आनी म्हाका दिसता हांवें ऑलमोस्ट 5-6 कॅम्प केल्ले आसा. सो 6 कॅम्प करून पासून ते कंप्लीट जायना आनी पंचायती सेपरेट कॅम्प करता. हांव मागता स्पीकर सर की आधार कार्ड एनरोलमेंट आसा हे पंचायतींनी करचें आनी पंचायतीक एक स्टाफ दिवचो जो स्टाफ हे आधार कार्ड एनरोलमेंट करपाक शकता. आनी मेन जे डिपार्टमेंटाचें आसा जे ह्या प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टीक डिपार्टमेंटाचें आसा तें म्हणजे हें बजेट जें आसा तें इम्प्लिमेंटेशन जाता म्हणून ती खात्री घेवपाक जाय आनी म्हाका दिसता हें करून घेवपाक जाय. इतलें सांगून म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. थँक्यू स्पीकर. विजय सरदेसाय. Because sir, I rise to support the cut motions I moved and oppose the demands. Speaker sir, सुरवात करचे पयल्याच दिसा जेन्ना असेंब्ली सुरवात जाली त्या दिसा हांवें एक सेक्रेटरी एज्युकेशनाचे अगेन्स्ट एक स्टेटमेंट केल्लो नांव घेनासतना की ताणें एक प्रेस स्टेटमेंट दिलो ऑन NEP आनी त्या दिसा तो आमचो प्रश्न आशिल्लो. सो सबसिक्वंटली आय हॅव अंडरस्टूड की जितली आमकां प्रिविलेज आसता मेंबरांक तितलें आमचें कर्तव्य जाता की आमी जेन्ना खंय चुकले वो दुसऱ्याचेर उगीच कितें चार्ज केलो जाल्यार तो चार्ज जर रॉंग आहा वी मायट एज वेल एडमीट इट. सो स्पीकर सर आय हॅव अंडरस्टूड दॅट दीस वॉज नॉट एन इंटरव्यू गिवन बाय प्रसाद लोलयेकर सेक्रेटरी एज्युकेशन. I also spoke to the editor Times of India Rajesh Menon
आनीक म्हाका थंय देर वॉज नो मिन्स फॉर मी टू फायंड आउट इट वॉज अ इंटरव्यू ऑर नॉट, बट इट कूड हॅव कॉज्ड हार्म टू हीज इमेज की बाबा येदो व्हडलो सिनियर ऑफिसर गोंयकार ताका हे कायदे कशे खबर नाशिल्ले, पूण तसो तो प्रकार न्ही. एंड इफ आय हॅव कॉज्ड एनी हार्म टू हीज इमेज आय आस्क फॉर फॉरगिवन्स. आय एम सॉरी फॉर इट. स्पीकर सर, हाजेर स्टार्ट करता हांव डिमांड नंबर 34 स्कूल एज्युकेशन. स्कूल एज्युकेशनान इश्यू स्टार्ट जाल्लो आनी हो पसून हांवें स्टेटमेंट आतां पयलीं केला हो NEPचेर. स्पीकर सर, NEPचे जर गायडलायन्स आनी कितें वाचलें आमी, इफ यू गूगल NEP, they say that NEP proposes the revision and revamping of all aspects of education structure, including its regulation and governance, to create a new system that is aligned with the aspirational goals of the 21st century education, including sustainable development goals. Speaker sir, NEP lays particular emphasis on development of creative potential of each individual. So हे NEP म्हणल्यार स्पीकर सर अशें सादें न्ही, आनी तें अशें झूप करून आमी पयले हांव फर्स्ट आयलो रेसीन म्हणपाची वस्त न्ही. एक व्हडलो कॉम्प्लेक्स इपॉक मेकींग स्टेप जातून इंडिया कॅन बिकम विकसीत, म्हळ्यार वी कॅन कम्पीट इंटरनॅशनली. सो हें स्पीकर सर जातना हांवें ताजेर थोडें जें कितें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट केलां, इन्क्लुडींग थ्रू सम ऑफ देयर एक्सपर्ट्स, इज दॅट लँग्वेज 1 लँग्वेज 2 आसता. आनी ताजे खातीर स्पीकर सर लँग्वेज 1 जर कोंकणी वा मराठी आसली जाल्यार लँग्वेज 2 इंग्लीश आसता. हें आतां फर्स्ट स्टँडर्डाचें सांगता हांव. सो हातूंत पयलो एस्पेक्ट असो येता की टिचर्स हॅव टू बी ट्रेन्ड to have a transition from Konkani in Devanagari script to English in Roman script. टिचरांक पयलीं ट्रेनिंग जावंक जाय. स्पीकर सर, म्हाका दिसता हाजेर फोकस आमच्या सरकाराचो जावंक ना. कित्याक वेबसायट जर तांणी पळयली जाल्यार अनिल सामंत म्हणून हू लिड्स द कमिटी हॅज नॉट, देर इज नो ट्रेस ऑफ दॅट फावंडेशन कमिटी रिपोर्ट ऑन द वेबसायट. दुसरे सगळ्यांचो मेळटा, हो रिपोर्ट मेळना स्पीकर सर. मागीर आमी कितें जाता, देन वी आर गोईंग टू इन टू न्युमरल्स. न्युमरल्स म्हणटा तो इंटरनॅशनल सेट, म्हळ्यार कोंकणीन एक असो आसता तो एक असोच आसचो पडलो. इंटरनॅशनल सेटान आमी वतात. आनी 6वेक जेन्ना पावता तेन्ना थर्ड लँग्वेज इंट्रोड्यूस जाता. ऑल्सो वोकेशनल जेनेरीक एंड आर्ट, म्हळ्यार हें स्कील बेस्ड एज्युकेशना खातीर एटिट्यूड्स एंड एप्टिट्यूड्स डिवेलप करपाचो पयलो स्टेप. स्पीकर सर, थर्ड लँग्वेज खंयची जावंक शकता? हिंदी, मराठी, संस्कृत, उर्दू, कन्नड. स्पीकर सर, 9वेक पावतकर वोकेशनल स्पेशलायझेशन म्हणटा तें सुरवात जाता. म्हळ्यार स्पेसिफीक स्कील बेस्ड ट्रेड, लायक लेट्स से केटरिंग धरया. आनी दीस इज गवर्न्ड बाय अ नॅशनल स्किल्स क्वॉलिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF. आतां तशें पळोवंक गेलें जाल्यार हें फक्त ह्या सरकाराचेंच काम न्ही. दीस इज अ वर्क इन प्रोग्रेस. दीस हॅज बिगन इन 2014 आनी मागीर 2019 तें एडॉप्ट हांगा जावपाक लागलें. स्पीकर सर, म्हणजे त्या टायमार 9वेक तूं 3 लँग्वेजीस तुका आसता आनीक 3 मेन सब्जेक्ट आसतात, मॅथ, सायन्स आनी सोशल सायन्स. स्पीकर सर, हांगा इंटरडिसिप्लिनरी एरिया म्हणटा ती भितर येता, वीच इज एनवायरमेंट, कन्जर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी. चड करून ही 9वी ती 10वेक. एसेसमेंट आहा तो आउटकम बेस्ड लर्निंग एसेसमेंट. हें सगळें नवें स्पीकर सर, हें पयलीं आमी आयकूंक ना. बट आय हॅव डन एन अमेरिकन ग्रेडिंग सिस्टम कोर्स वीच इज CGPA. सो मातशें आमकां कितें खबर आहा, बट गोंयाक म्हाका दिसता हें नवें. आतां 9वेक आनी 10वेक सेमिस्टर सिस्टम येता, म्हळ्यार 40 मार्क ऑब्जेक्टीव, 40 मार्क सब्जेक्टीव, 20 मार्क इंटरनल एसेसमेंट. आनी 1 क्रेडीट म्हळ्यार 30 वरां, आनी भुरग्यांक 40 क्रेडीट वर्साक करपाक जाय. 6वेच्यान PG मेरेन, पोस्ट ग्रॅज्युएट मेरेन. स्पीकर सर, आतां 11वे 12वेक इन डेप्थ स्टडी जाता. 2 लँग्वेजीस, 4 सब्जेक्ट इन ग्रुपिंग्स. स्पीकर सर, हांगा इश्यू जातलो जे हांवें त्या दिसा मुखेलमंत्र्याक म्हणिल्लें की इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इन्स्टिट्यूशन कूड बिकम अ मेन प्रॉब्लम इन द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ NEP. स्पीकर सर, हाजेर हांव एक मुख्यमंत्र्याक सांगूंक सोदतां की वर्कलोड काय कमी जायना. वर्कलोड कमी जाला NEP जावन, म्हणटा तें खंयच प्रूफ जायना. सो तशें जाल्यार वाय डू यू रिफ्यूज NOCs फॉर परमनंट पोस्ट? एज्युकेशन डिपार्टमेंटान स्पीकर सर एक पर्टिक्युलर मनशाक मेळचो पडटा, आनी तो मेळ्यारूच तुका तो
हें मेळटा तुका परमनंट पोस्ट सँक्शन जाता नाजाल्यार जायना. हें मायकल लोबो त्या दिसा सांगतालो कोण तरी कितें म्हणटालो तो ताका तें नांव म्हाका बिगिनींग ऑफ द एज्युकेशन डिमांड्स ओनली. आय डोंट वॉन्ट टू पोल्यूट द एटमॉस्फियर बाय युजींग दॅट नेम बट ही इज दॅट. स्पिकर सर आतां आर्ट एज्युकेशन धर. आर्ट एज्युकेशनान अशें धरया की हांव म्युजीक करूंक सोदतां. स्पिकर सर लास्ट टायम एन इन्स्टिट्यूशन हॅज बीन गिवन मेंटेनन्स ग्रांट आनी तो एनहान्स केल्लो केन्ना. सो म्युजीक जर हांव शिकतलो जाल्यार थंय तसो स्टुडियो जाय. स्पिकर सर सो तुका खूब कडेन अशें जावचें पडटलें की 9वी आनी 10वी थोड्या इश्कोलांतली बंद करून दुसरे एडेड स्कुलांक थंय हाडचें पडटलें. दीस कूड बी द नेक्स्ट थिंग दॅट ही वील हॅव टू से बट इज नॉट रेडी टू से इट एट दीस मोमेंट बिकॉज इट विल बी शॉकिंग म्हणून. स्पिकर सर ताका स्पेशल बजेटरी प्रोविजन NEP एडॉप्ट करपा खातीर आसपाक जाय आशिल्लें वीच वी कॅनॉट सी इन दीस कोर्स इन दीस बजेट. स्पिकर सर समग्र शिक्षा अभियानाक कॉन्ट्रॅक्ट तुमी रिन्यू करनात, सॅलरी इन्क्रीज करनात. मुखेलमंत्री पसून येस म्हणल्यार म्हाका दिसता फायनान्स डिपार्टमेंटांतलो भटाक प्रॉब्लेम आहा. कितें आहा तो म्हाका खबर ना पूण म्हाका कळना इतले बारीक लोकांक तुमी कितें टार्गेट करता ते. सॅलरी वाडयली मरे. वाडयली न्ही तें तुजें एक डिसिजन तुवें घेतलां पूण तें तुका तूं हें करना. कितें करता तें ताणें हांवें आयकलां ते भशेन फायनान्स डिपार्टमेंटान ऑब्जेक्शन हाडलां आफ्टर द गव्हर्मेंट हेज टेकन हें ती वोगीच उलयना हांव म्हाकाय खंयच्यान इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करून उलयता हांव. स्पिकर सर स्पिकर सर हांगा इश्यू येता आतां NEPच्या हाजेर एक जनरलायज जर केलें जाल्यार अंगणवाडी आनी प्रायमरी स्कुलांचेर तूं कितें करतलो. विल यू मर्ज अंगणवाडीज विथ गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुल्स. विल दे बी इनकॉर्पोरेटेड इन टू द फाउंडेशनल स्टेज or are you ignoring the foundational stage? When you are setting rules and regulations, केन्ना ते करतलो तूं प्रायमरी एज्युकेशना खातीर. स्पिकर सर हांकां सगळ्यांक तुवें रेजिस्टर करपाक लायली. रेजिस्टर जातकर फुडले स्टेप्स तुमी कांयच घेवंक ना. स्पिकर सर हाजे अर्थ असो जाता की पयलीं तूं इम्प्लिमेंट करता आनी मागीर तूं चिंतता कितें करुया काय म्हणून. स्पिकर सर NEP म्हणटा ती पॉलिसी लॉन्च जाल्ली 2020. तुवें इम्प्लिमेंट केली 2023-24. स्टियरिंग कमिटी फॉर्म जाली फेब्रुवारी 2024. पयली मिटींग स्टियरिंग कमिटीची जाली मार्च 2024. स्पिकर सर ते मिटिंगेक मुखेलमंत्री एबसेंट आशिल्लो. म्हाका दिसता मुखेलमंत्री इलेक्शनान बिजी आशिल्लो. स्पिकर सर 9th स्टँडर्डाचे भुरग्यांक टिचरांक दे आर फायंडींग इट डिफिकल्ट टू कोप विथ द ट्रेनिंग ऑन वन सायड एंड टिचींग ऑन द अदर. सेम टायम तांकां करचें पडटा. स्पिकर सर टिचर्स आर फायंडींग इट डिफिकल्ट टू प्लॅन देयर लेसन्स. तांकां अशें दिसता की इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स आनी वोकेशनल सब्जेक्ट्स डिले करूंक जाताले आनी एटलिस्ट शूड हॅव बीन इम्प्लिमेंटेड वन एट अ टायम. स्पिकर सर ट्रेनिंग एप्रिलान कित्याक जालें ना. इलेक्शना खातीर तुमी बिजी आशिल्ले. अशें जाल्यार 19,000 भुरग्यांचो फुडार तुमी एक इलेक्शना खातीर धोक्यान घाल्लो आहा. स्पिकर सर सिलेबस फॉर एनवायरमेंट स्टडीज हो फायनलायज जालो. म्हाका कळटा ते भशेन 2 ते 3 चॅप्टर तुमी सर्क्युलेट केल्या. स्पिकर सर पयल्या वर्सान तुवें कंटेंट म्हणटा तो सर्क्युलेट केला म्हणल्यार सिलेबस बुक्स रेफरन्स मटेरियल. दुसऱ्या वर्सान तुज्यान करूंक जातालें की NEP लेसन प्लॅन सेमिस्टर प्लॅन मल्टिपल चॉयस हें तुवें स्टार्ट करूंक जातालें. हें दोनूय बरोबर करून रश कित्याक केली. कितें अशें ताकतीक आहा की यू हॅव टू बी द फर्स्ट. स्पिकर सर हे हातून टिचर घुसपल्यात आनी खूब सिनियर टिचर VRS घेवपाचे तयारीन आहा अशें म्हाका कळटा. स्पिकर सर स्पिकर सर हायर एज्युकेशनान एक मेजर इश्यू म्हणटा तो की डायरेक्टरेट ऑफ हायर एज्युकेशन डिसायड करता खंयचे कोर्स तुवें घेवप. मेजर आनी मायनर कोर्सीसाचो चॉयस ते दितात. स्पिकर सर NEP म्हणटा तें जें आशिल्लें NEP म्हणटा तें बेसिकली वॉज अबाउट फ्रिडम ऑफ चॉयस की भुरग्यान चूज करप. डायरेक्टरेट ऑफ हायर एज्युकेशन चूज करूंक शकना. स्पिकर सर कॉम्बिनेशन मेजर आनी मायनर कोर्सीसाचें इज अ चॉयस ऑफ द स्टुडंट्स नॉट डायरेक्टेड हायर एज्युकेशन. हें कित्या खातीर आसूंक शकता. कोण तरी एक टोटोफोर्ड टीचर आसतलो ताजें काम वचचें न्ही म्हूण तुमी भुरग्यांक तो कोर्स शिकोवंक लायतात. स्पिकर सर अशें जालें जाल्यार हें डिग्रेडेशन जातलो एंटायर एज्युकेशन सिस्टमाचो आनी लोक गोंय सोडूंक लागतले. स्पिकर सर हें हांवें पयरूय त्या दिसा रेज केल्लें मुखेलमंत्र्याक हाजेर क्लियर आन्सर दिवचें. आनी हांव आनी एक मागता. स्पिकर सर हातूंत गोल्स आहात हायर एज्युकेशनान 2 वर्सांचे 5 वर्सांचे 10 वर्सांचे.
नेक्स्ट 1 इयरान सगळे प्रिन्सिपल अपॉइंट करचे पडटले. इंटर्नशीप बेस्ड कॉलेज प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस जावचे पडटले. युनिव्हर्सिटी अँड कॉलेजीस हॅव टू प्रिपेअर एन इन्स्टिट्यूशन डेव्हलपमेंट प्लॅन. स्पीकर सर, गव्हर्नमेंट हेच NEPचो पर्पजूच डिफीट करता बाय चुजींग द सब्जेक्ट्स ऑफ अंडर ग्रॅज्युएट स्टुडंट्स. स्पीकर सर, हे म्हाका दिसता डायरेक्टरेट प्री डिसायड करता सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, हें कंप्लिटली रॉंग. आनी म्हाका दिसता सरकारान हाजेर क्लियर येवपाक जाय. सरकार कितें स्टेप्स घेता, इन्क्लुडींग फंडिंग, टू सी दॅट ऑल दीस 16 टार्गेट्स आर कंप्लिटेड इन 2 years. हें फुडल्या वर्सान मेन कशें जातलें? मुखेलमंत्री नेक्स्ट स्टियरिंग कमिटीक वतलो, रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो, हें बी ताणें सांगूंक जाय. स्पीकर सर, स्पीकर सर, हायर एज्युकेशनाचें बजेट 589 crores 553 crores जालां, म्हणल्यार 7% डिक्रीज जाल्या. गोवा स्कॉलर स्कीम म्हणटा तेजें एलोकेशन 1 कोटीच्यान 50 लाख जालां. भाऊसाहेब बांदोडकर स्कीम फॉर हायर एज्युकेशन फॉर ऑर्फन स्टुडंट्स 5 लाखाच्यान 2 लाख जालां. ग्रांटीन एड सॅलरीज ऑफ गोवा युनिव्हर्सिटी 78 crores 72 crores जाल्या. म्हळ्यार NEP खातीर कमी स्टाफ लागता अशें कितें आसा? स्पीकर सर, स्पेशल असिस्टंट्स टू गोवा युनिव्हर्सिटी एलोकेशन 2 कोटीच्यान 5 लाख जालां. असिस्टंट्स टू नॉन गव्हर्मेंट कॉलेजीस 250 कोटीच्यान 240 कोटी जाल्ले आहा. स्पीकर सर, अशें खूब आहा. एक बॅचलर इन मिडिया म्हूण कोर्स आहा. म्हाका एक मारियो पिमेंत म्हूण ताणें सजेस्ट केल्लें की BSc B.Ed आनी BA B.Ed सावथ गोवान जावंक जाय, आनी फक्त एकूच कोर्स कॉलेज आहा म्हणटा पेडण्या. सो सावथ गोंयचे लोक पेडण्या वचचे. तुमी सगळे टुरिस्टांकूय पेडण्या वच म्हणटा आनी आमकां इथे शिकपाकूय पेडण्या वच म्हणून अशें जावंक शकना. आमी सावथाक तुमी नाका म्हणटा. ना ना ना, हांवें नाका म्हणूंक तशें. हांव कित्याक नाका म्हणटलो? तुका सगळें नाका म्हणना हांव, खूब गोश्टी कर म्हणटा, पूण तें तूं आयकना. स्पीकर सर, म्हाका दिसता आतां टॅक्निकल एज्युकेशनाचेर येता. फास्ट करता. स्पीकर सर, तुमी आज हें करून नाकात, बेल बीन मारपाक त्रास घेवं नाका. हांवूच म्हाका बेल मारता. एक शुभम कामत म्हणून म्हज्या म्हऱ्यान आयलो. स्पीकर सर, हे भुरग्यान एक म्हाका पॉयंट आवट केलें की एक CGPA म्हळ्यार क्युम्युलेटीव ग्रेड पर्सेंट एवरेज म्हणून कॅल्क्युलेशन जें आसता, इट वॉज टेकिंग इनटू अकाउंट ओनली द 4 semesters इन्स्टेड ऑफ 8 semesters. 4 सेमिस्टरांचेच करचें म्हणून. कोविडाच्या टायमार स्पीकर सर तांणी तें चेंज केलें. चेंज करून अशें जावपाक लागलें की जो डिप्लोमाचो डिग्रीन येता ताका 6 सेमिस्टरान कॅल्क्युलेशन जाता, आनी डिप्लोमाचो मनीस जो आहा ताका डिग्री परत चड मार्क मेळूंक लागता. जो डिग्रीन भितर सरला, 12वेन चड शिकून चड मार्क घेवन, ताका फायनल रिजल्ट जेन्ना येता इंजिनियरिंगाचो तेन्ना तो कमी जाता. सो ताजे कॅरियर प्रॉस्पेक्ट फुडें काबार जाता. स्पीकर सर, सो ताजे खातीर हांव मागतां की पॅन्डेमीक एफेक्टेड बॅचा खातीर पसून हो CGPA स्कोर तांणी रिकॅल्क्युलेट करचो फॉर द 4 semesters लायक बिफोर. तांकां बरो स्कोर घेवन दी आनी तांकां बरे जॉब तांचेच घेवन दी. सरकारान जॉब दिवपाची गरज ना तांकां. स्पीकर सर, मेडिकल कॉलेज आनी डेंटल कॉलेजूय हातून येता. हेच हायर एज्युकेशनान येता. डिमांड नंबर 35. तातूंत एक ऑब्जर्व जाता. स्पीकर सर, फक्त 10 स्टुडंट GMCन आनी एकूय स्टुडंट म्हळ्यार 0 students इन गोवा डेंटल कॉलेज have been admitted under reserved category for persons with disability. But this is a little shocking. Speaker sir, इतलें जेन्ना पर्सन फॉर डिसेबिलिटी खातीर करपाक लागला जाल्यार गेले 5 वर्सान म्हळ्यार 2019 ते 2023 डेंटल एकूय डेंटिस्ट डिसेबिलिटी आशिल्लो मनीस जावंक ना, जावचो ना. GMCन 10 स्टुडंट 5 वर्सान जाल्ले आहा. दिस इज अ व्हेरी कन्सर्निंग फॅक्ट. स्पीकर सर, स्पीकर सर, खूब जाणांक मार्कशीट एक सेमिस्टराची मार्कशीट दुसऱ्या सेमिस्टरान मेळटा. इव्हॅल्युएशन फीज आनी रिव्हेरिफिकेशन फीज स्टँडर्डायज जावपाक जाय. मेडिकल कॉलेज आमच्या अंडर येना, DHEच्या अंडर येना. ना ना येना. दॅट इज डिमांड आयज न्ही तो. कित्याक अंडर हेल्थ. कसो येतलो हेल्थ? एडमिशन रे, एडमिशनाचे हायर एज्युकेशनाच्या अंडर येतलें न्ही एडमिशन. हेल्थ डिपार्टमेंट एडमिट खंय करता? एडमिशन जे आपण एडमिशनाचें उलयता हांव. एडमिशन ते ओगीच तुका कोण एडवायस दिता पळय थंयच्यान टेक्निकल एडमिशन जी आहा पळय स्पीकर सर, ही टेक्निकल बोर्ड जो आमचो करता पळय तेच्या अंडर येता. तेंच्यानी एप्लाय. अरे पण ते हेल्था अंडर येना, ते एज्युकेशनाच्या अंडर येता. त्या एड्युकेशनाच्या अंडर येता. बट डिसेबिलिटी मनशान एप्लायच करूंक ना जाल्यार मेळटलें कशें? स्पीकर सर, डिसेबिलिटीचो मनीस एप्लाय करचो ना अशें न्ही. हाजे पयलीं तुवें सरकाराच्यो व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू सांगल्यो.
की डिसेबिलिटीच्या मनशांक दिव्यांग म्हणून आमी एक्सेप्ट केले, आमी तांचे भितर गेले, आमी हे केले ते केले. हातून अशें जावंक शकता, अवेअरनेस जावंक ना, जावंक शकता. तूं कित्याक एडमीट करना ते? स्पीकर सर, हाजो क्लियर अवेअरनेस आनी हाजो ट्रान्सपरंट प्रोसेस आमी फॉलो करता. स्पीकर सर, जो अवेअरनेस मुखेलमंत्र्याक आहा तो अवेअरनेस एक बारीक भुरगो काणकोणान जो शिकता ताका ना. हो इश्यू हांव पॉयंट आवट करूंक सोदतां. हांव आज आमदार, म्हाका अवेअरनेस खूब आसतालें. ताका हांवें अवेअरनेस कितलें आहलें, ताका कोण हेल्थ म्हूण सांगलें, ताणें हेल्थ म्हणून आमकां सांगलें. बरें जालें हांवें परतें कावंटर केलें म्हणून. नाजाल्यार हेल्थ म्हणून सांगून हांव बसपाचो ओगी. आमच्या कानान घालूंक मेळना स्पीकर सर अशें. स्पीकर सर, आतां एक स्कूल एज्युकेशनाचे बजेट 4% इन्क्रीज केलां. जस्ट 4% इन्क्रीज. इन्फ्लेशन जर कन्सिडर केलें जाल्यार नेट एलोकेशन 0 जाता. स्पीकर सर, NEP रिफॉर्म्स तुम्ही केल्ले आहा. फक्त 1% इन्क्रीज इन एलोकेशन ऑफ सॅलरीज फॉर गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल्स इतलेंच जाल्लें आहा. फंड फॉर प्री प्रायमरी 56 लॅक्साच्यान 48 लॅक्स जाल्या, म्हळ्यार 15% डिक्रीज जाल्या. समग्र शिक्षा अभियानाक तशा तशें दवरला. स्पीकर सर, पार्ट टायम इन्स्ट्रक्टरांक प्रॉमिस केल्ले ऑक्टोबर 2021 तांचो कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू जातलो एवरी इयर विथ सॅलरी स्पीकर इन्क्रिमेंट. सर, बजेट खंयचे कमी करूं ना आमी. तांचे बजेट इन्फ्रास्ट्रक्चराचें बजेट PWDक दिला म्हणून तो हांगासर तुका कमी दिसता, इतकोच आसा. पयलीं इन्फ्रास्ट्रक्चरचो बजेट भितर दिसतालो. स्पीकर सर, proposal for enhancement of salary of part-time instructors, file number GSS EST bar ATR bar EC meeting GSS bar 5 bar 23-24. तू म्हणटा बजेट सरप्लस आहा. हांवें तुका क्लियर कट फायलीचो नंबर दिल्लो आहा. तुवें उतर तुजें राखपाक जाय. स्पीकर सर, तुजें हांवें डेट सांगता तुका. तुवें ऑक्टोबर 2021 ताका उतर दिलें. उतर कितें दिलें की कॉन्ट्रॅक्ट आपूण रिन्यू करतलो आनी सॅलरी इन्क्रिमेंट दितलो. तुवें तुजें उतर राखूंक ना. आनी म्हजें काम हे पॉयंट आवट करप. स्पीकर सर, स्पीकर सर, ग्रांट्स फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, हें addresses the needs of children with disabilities. Traveling allowance, escort allowance, uniform, stationery, equipment for all special children through 33 special schools and catering the educational needs in 56. ताजे 1,50,50 लाख जाला. पयर तूं निलेश काब्रालाच्या बर्थडेक गेलो, ते सगळें बरें आयकलें. इश्कॉल बेस्ट. हांवूय गेल्लो थोडे दीस पयलीं. सगळें बेस्ट. तांकां ट्रान्सपोर्टाचें हें कर. खंय केला? निलेशाच्या भाशणाक हांव राविल्लो. कितें उलयता काय म्हणून. निलेशाक सांगला आसतलें काय वायट उलयता काय म्हणून. सगळें बरेंच उलय म्हणून. सो स्पीकर सर, सरकार इनसेन्सिटीव म्हणून दिसूंक जायना. आज हांव ओपोजिशन म्हणून तुमी म्हणटाले हो चड उलयता म्हणून. पूण सरकार मुखेलमंत्री जेन्ना थंय वता तेन्ना इमिजिएट रिजल्ट तांकां मेळपाक जाय. एंड दीस इज वॉट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू. स्पीकर सर, वोकेशनल कोर्सीसांचो ग्रांट 50 लाख गेल्या वर्सा आशिल्लो, ह्या वर्सात 35 लाख जाला. स्पेशल ग्रांट्स फॉर कोंकणी मराठी स्कूल 6 कोटीच्यान 2 कोटी जाला. स्पीकर सर, आतां कितें कोंकणी बंद करून गुजराती बी स्टार्ट करता म्हाका कळना हें कित्याक तें. स्पीकर सर, इश्कॉलांचें एक सेंट फ्रांसीस झेवियर स्कूल भाटपाल म्हणून आहा, ताका 8वी ते 10वी परमिशन मेळचें अशें म्हणून सरकारा कडेन ते झगडटात. स्पीकर सर, हांवें एक क्वेश्चन घाल्लो. थंय 2 रिमोट विलेजीस आहा म्हणून सांगल्या. एक पेडण्यां तोर्मास म्हणून आनी एक भाटपाल काणकोण. तांकां ग्रांट्स दिवंक ना. स्पीकर सर, हें म्हाका एज्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या उत्तरान मेळटा. स्पीकर सर, हे स्कुलान म्हाका दिसता मिटिंगूय घेतिल्ली. एक मिसअंडरस्टँडींग जाल्लें आहा. थंय म्हणटात तांकां सांगता डिपार्टमेंट की अंडरटेकींग दिलें डायसेशन एज्युकेशन सोसायटीन की स्कूल वील बी युजींग इट्स ओन फंड्स. आतां चॅक करूंक गेले जाल्यार डायसेशनान केन्ना अशें अंडरटेकींग दिवंक ना. SFX स्कुलानूय केन्ना दिवंक ना. आनी हें अंडरटेकींग खंयच्यान एज्युकेशन डिपार्टमेंट वयर काडटा तें कळना. हें डायरेक्ट ते इश्कॉलाचेर अन्याय आसता. स्पीकर सर, हांव मागता की ते स्कुलाक SFX स्कुलाक रिकॉग्नायज करचें. बालरथ म्हाका दिसता रिप्लेस करपाक जाय. एक्सिडेंट जालो जेन्ना बाळे जातकर आमी सगळे उठले. आमी न्हिदून उठूंक जायना. आमी जागे आसूंक जाय. स्पीकर सर, हें आदलो मुखेलमंत्री बाब लक्ष्मीकांत पार्सेकारान तुका म्हणिल्लें आहा की बालरथ आमचे अशें 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 सामकें कोमानशें गेल्ले भशेन आहा अशें दिसता. स्पीकर सर, नवोदया इश्कॉल म्हणटा तें वाळपय जें आहा तांचो एक लँड डिस्प्यूट आहा आनी तांची केस हायकोर्टान आहा ती एक्सपिडायट जावंक जाय. ह्या इश्कॉलान 340 भुरगे आहा. 45 टिचींग आनी नॉन टिचींग स्टाफ आहा. स्पीकर सर, फंड नवोदय विद्यालय समिती न्यूयॉर्क
न्यू दिल्लीन बंद केल्ले आहा म्हाका न्यूयॉर्क बी येवपाक लागलें हे दिसान बॉस्टन बिस्टन आयकून न्यूयॉर्क येता न्यू दिल्लीच्या जाग्यार स्पीकर सर फंड मेजर रिपेर्स एंड मेंटेनन्साचे बंद केल्ले आहा लँड डिस्प्यूट आहा की सगळ्यांनी कोणे तरी 1,19,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आल्वारा टायटलाची ही केली आहा म्हणून हांव मागतां की हायकोर्टान एक्सपिडायट करपा खातीर मुखेलमंत्र्यान स्टेप्स घेवचे कॉन्ट्रॅक्ट टिचराचे थोड्या आमदारांनी रुलींग सायडींतल्यानी उलयलां की कॉन्ट्रॅक्ट टिचर एज्युकेशन अशें फिल्डान तांकां सॅलरी म्हयन्यांनी मेळना 6 म्हयन्यांनी एकदां मेळटा हें सारकें न्ही तांकां तांची सॅलरी दिवंक जाय तांकां सॅलरी तांची टायमार दिवंक जाय स्पीकर सर प्रायमरी स्कुलान पिवन्स आनी MTS स्टाफांक 7th पे मेळना ती 7th पे तांकां दिवंक जाय स्कूल लायब्ररियनांक सॅलरी 14,000ची मेळटा आनी तांकां फक्त 10 म्हयन्याची सॅलरी मेळटा ही म्हाका दिसता एक स्कीम 2015 स्कीम टू सँक्शन लायब्ररियन्स टू गव्हर्मेंट अँड गव्हर्मेंट एडेड अँड सेकंडरी स्कूल्स म्हणून दिल्ली ही हातून जॉब सिक्युरिटी कांय ना एप्रील आनी मे म्हयन्यान तांकां सॅलरी मेळना हे कशें अशें गव्हर्मेंट स्थानीक मनशाक अन्याय करता तें म्हाका कळना स्पीकर सर फिजिकल एज्युकेशन टिचर तुमकां खबर आहा फिजिकल एज्युकेशन टिचर कितले आसात ते एक इश्कॉलान जर हांव फिजिकल एज्युकेशन टिचर आसा आनी हांव सिनियर मोस्ट आहा जाल्यार हांव त्या इश्कॉलाचो हेड मास्टर कित्याक जावंक शकना कित्या खातीर जावंक शकना हें सरकारान म्हाका दिसता सांगूंक जाय एक सिनियर फिजिकल एज्युकेशन टिचर इश्कॉलान हेड मास्टर कित्याक जावंक शकना अशे खूब केसीस जाल्ल्यो आहा की फिजिकल एज्युकेशन टिचर सिनियर आहा पूण ज्युनियर मनीस हेडमास्टर जाता कित्याक फिजिकल एज्युकेशन टिचराक हेडमास्टर जावंक दिना एज्युकेशन डिपार्टमेंट कितें तरी आसा तू जावपाक जाय म्हणटा जावपाक जाय म्हणटा बरें जे फेवरा ना 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 इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ दीस इट इज अ क्वेश्चन ऑफ पॅरिटी स्पीकर सर एक कोण सिनियर आहा ताका न्याय मेळूंक जाय न्ही. आमी ना म्हणून बरें स्पीकर सर एक जे लायब्ररियन पोस्ट पेडणे आनी वाळपय आहा ते वेकंट आहात तूं चॅक कर ते भरात ते एक आतां ट्युशन सिस्टम आयला जो कोण हातून वतलो कोण तो प्रोफेशनल कॉलेजींनी वतलो तो कसली एकेडमीज डिक्लेअर करता स्पीकर सर तांची एवरेज फी 90,000 to 1 लाख रुपया आसता ट्युशन फी आनी आवय बापायचेर एक प्रेशर येता प्रेशर कितें की ते ट्युशनान जर तूं जॉयन जालो ना जाल्यार म्हजो भुरगो मेडिकलाक पावचो ना आनी हाजे खातीर स्पीकर सर एक नवो क्लास सिस्टम तयार जाला आमी जाती काडल्यो आमी धर्म सगळे एक जाले आमी लोवर क्लास आनी अपर क्लास रीच आनी पुअर हें एज्युकेशनान माननात पूण हातून हो सिस्टम एक भितर येवपाक लागला हातून सरकारान कितें तरी ताका म्हाका दिसता सोल्युशन काडपाक जाय स्पीकर सर इन्फ्रास्ट्रक्चर जे स्पेशल निड्साक आहा गेल्या 2 वर्सान बजेट 10 कोटी रुपया आसा पूण स्टेप्स फॉर कन्स्ट्रक्टिंग अ न्यू वोकेशनल बिल्डिंग 100 स्टुडंट्स आर सिटींग एट होम बिकॉज दे डोंट हॅव अ स्कूल बिल्डिंग स्पीकर सर म्हाका दिसता तांणी मागलें पर्वरीन दिवचें म्हणून पूण जमीन तांकां दिली ना स्पेशल निड्साची दुसरी इश्कॉलां आहा ती आनी उलयल्या गुजराती समाज स्कूल म्हणटा तें खूब करता आमच्या मतदारसंघात दिगंबराकूय टच जाता दे स्पेंड 5 crore rupees रिक्वायर अनदर 3 crore rupees टू कंप्लीट द बिल्डिंग तांकां आरे गुजरात्यांकूय तुमी न्याय दिना हांव म्हाका दिसलें गुजराती चलयता म्हणून मरे देश तांकां तर दिया मरे आनी ते बरें काम करतात स्पीकर सर हे 2 गुजराती येवचे पयलीं ते काम करताले सो तांकां तरी ते 3 कोटी रुपया दियात स्पीकर सर 30 इश्कॉलांतले फक्त 7 इश्कॉलांचे CCTV कॅमेरा चलतात 10 स्कुलां कडेन प्ले ग्रावंड ना 14 स्कुलांनी 63 स्टाफ मागिल्ले आहा ह्यो एमेनिटीज तांणी दिवपाक जाय स्पीकर सर एक नॅक म्हणटा तेजें स्कॅम जाल्लें आहा NAAC स्पीकर सर गव्हर्मेंट कॉलेज प्रिंसिपल पोस्ट सांखळे पेडणे केपें खांडोळा आनी मडगांव बोड्डा 2 वर्सां जालीं वेकंट आहा सगळे प्रिंसिपल ऑफिशिएटींग आसा हे पोस्ट केन्ना भरतले ते सरकारान सांगूंक जाय वॉट इज द क्रायटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कॉलेज वायस प्रिंसिपल्स स्पीकर सर गव्हर्मेंट कॉलेज सांखळेन विलिंगनेस मागले सिनियर फॅकल्टी कडेन अपॉइंट केले वायस प्रिंसिपलांक खांडोला कॉलेजीन एक कसलेच प्रोसिजर फॉलो करूंक ना बायपास केल्ले आहा सिनियरिटी आनी वायस प्रिंसिपल अपॉइंट केल्या गव्हर्मेंट कॉलेज केपें इज विदाउट वायस प्रिंसिपल फीज कलेक्टेड बाय कॉलेजीस आर एक्झॉर्बिटंट अनजस्टिफाईड स्पीकर सर खांडोळान TYB एक 500 रुपया लॅबॉरेटरी फी म्हणून लायता BA लॅबॉरेटरी कसली आयली
BA इन लॅबॉरेटरी येना न्ही स्पीकर सर, BSc इन लॅबॉरेटरी येता. ते कितें सांगतले तांकां? ना ही लॅबॉरेटरी म्हणल्यार कितें सायकॉलॉजी आनी जॉग्रफी शिकोवपाक म्हणून. ही सायकॉलॉजी आनी जॉग्रफी शिकोवपाक लॅबॉरेटरी जाल्यार तुमी 820 रुपया तांकां आनी सेपरेट लायतात. कितें लायतात स्पीकर सर? जिमखानाक 500 रुपया लायतात. सो गव्हर्मेंट स्कुलांय कॉलेजी बी फी लावपाक लागल्यो सेपरेट सेपरेट. स्पीकर सर, हें दीस इज नॉट जस्टिफायड. आतां हें कॉलेज खांडोलाचें कॉलेज NAAC रिकॉग्निशनाक गेलें 11 आनी 12 जुलैक. आमचे बोड्डेची कॉलेजीची ट्रेडमील हाडून खांडोळा दवरली दाखोवपाक कितें की आमचे कडेन जीम आहा म्हणून. हें चॅक करा स्पीकर सर, नाजाल्यार तुमकां कळटली एक्झॅक्ट जर चॅक केली थंयची ट्रेडमील हाडून हांगा दवरल्या. तुका टार्गेट करना हांव तें. इट्स अ कॉलेज. स्पीकर सर, 500 रुपया लायब्ररी फी म्हणून घेतात. भुरग्यांक सिटींग अरेंजमेंट ना, नेट फेसिलिटी ना. NAAC कमिटी जेन्ना लायब्ररी ते विजीट करता तेन्ना लायब्ररीची टेबलां, चेअर्स, न्यूजपेपर रॅक ही सगळी आमची बोड्डेच्यान हाडल्या. तो व्हरपी जो आहा आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर,
आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतीक. तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.